Jacinta? Yes. Hello. Okay, go ahead. करू प्रेयर Go ahead. Korbai. भो मोगळा बापा अर्गान दिनवास तुका आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत सगळ्यांक आमकां तुवें ह्या वेळार एकठांय केल्ल्या पासत आनी आयच्या दिसाक आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान ब्रदर विन्सेंटाच्या तोंडांतून आयकतलीं जेजूचें उतर तें आमकां सगळ्यांक आनीक बळ दितलें म्हणून आमी तुका आदी फुडें आर्गां आनी दिनवास दिता बापा आनी तें तुजें उतर आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत वापरूंक तें वेव्हारांत घालूंक पवित्र आत्मा आमकां आदार दितलो म्हणून हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दिता बापा हें मागणें हांव जेजूच्या नांवान करतां आमेन. Amen. Praise Amen. God. Arkan Chizuk. कोणागे टेस्टिमनी हाय म्हाका बसलो कडेन उगडास आयलो आनी म्हाका हांसपा येयलें सो हांव मुगे टेस्टिमनी हेचो हे मुगे आहाय ते दाखले प्रे पार्टनर सो मोदल आहा तो मातशें सगळें जाय ताका उलोवपाक आनी तो भिना कोणाक सो हांव ताका तापयता हांव कितें तरी सांगता ताका हांव जाणो म्हणजे कितें तरी आय डोंट नो वॉट आय वॉज टेलिंग वॉट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो आय फॉगॉट पूण तो थिंग बसवला आनी म्हाका सांगता आय बायंड यू सेटन सारकें बट बी सारकी हॉर्सान आय बायंड यू सेटन म्हणपा लागलो कित्याक तें हांव तापयता न्ही ताका कित्याक त्या दिसान तांकां सांगता हांव यू नो यू मस्ट ओन्ली स्पीक गूड what is good is from Jesus. You must not shout at each other. You must not hit each other. That's not from God. You know, so ती lecture दितानी आनी हांव ताका तापयत न्ही आतां सो तो म्हाका I bind you Satan मी आनी आयज सेम पावसा चलता सारकें तो सारको मोदले आहा तो बसलो आनी सांगता ग्रॅमा तुवें खूंय मागणी करपा जाय पावस पडटा हांवें म्हणलें चोय बेगीन येयाय आमी हेडपा गेल्लीं खुंयच्यान बेगीन या म्हणलें पावस येता सोत्री ना वी हॅव टू रन आनी हांव मोटरायन बसत म्हणलें हांव सांगता यू मस्ट नॉट रन तुवें म्हणपा जाय ही पावसा गेट आवट म्हण यू आर ग्रावंडेड म्हण सो प्रेज जीसस आतां आमी सेटना भायर पडपा लागोलीं होरें आनी होरें तें बोट बी दाखोवन तो सारको तो सेटन सारको गेलो जेजू कारगां Praise Jesus. So yeah, so I just remembered that because no, tan मुडले आणि म्हाक हांव ताका तापयता सार सिरियस तोंड कोन्न तो ते म्हणनाका I burst out laughing पूण तागे तोंड चेंज जालें ना तो he was very serious. So I just burst out laughing. So funny. Praise God. So what I'm trying to say ते आमी ताई भुरग्यांक शिकयताय तें खूंय पडना जाणो ते खूंय वचना ते साम हाव कॅप्चर कोत्ताय ते आयकपाक कित्याक तांकां हांव ते डेक्लरेशन कोत्ता आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड आय एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ वॉट एवर दे कॅन रिमेंबर यू नो सो तांगे तें डेली तें डेक्लरेशन जाता आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड I am the head and not the tail. I'm always on top, never the bottom. I'm the winner, never the loser. हे भाशेन ते सो दोगूय म्हणटाय ते declaration. And they so mighty the word is. So, you know, it's so precious. And through them, तांकोच्यान म्हाका दिसती पडटा ते उतरा power. You know, ते उतर खंय वचना म्हण. Praise God. Thank you, Jesus. Wow. So म्हाका शेअर करीन दिसलो अशें कित्याक ही भुरगीं चोय कितू इनोसेंट न्ही आनी जेजू आमकां ते भुरग्यां वरवीं काय बरें करून उलयता सो स्वीटली उलयता खरें म्हणल्यार सो नायस तो स्क्रिप्चर तुवें आतांच म्हणलाय हांव सदांच वयर आसां सोकला ना सगळीं जाणो ताचो अर्थ कितें तो सगळीं जाणो कितें अर्थ तो आय एम ऑलवेज ऑन टॉप नॉट एट द बॉटम आय एम द हेड नॉट द टेल हाचो अर्थ कितें जाणो सगळीं No, brother, sang. I always wanted to know. बरें हाची बाय मारया विचारया आतां ती स्क्रिप्चर तो म्हणटा पळया ती कितें समजता ती Yeah, to me, I'm never an average. I'm always on top.
I am called to be the head, always up. So that's how I take it, brother. Because Okay. I never underestimate myself. I'm always at that level where I am supernatural. ओके. So now आनी कोण हा एक्सप्लेनेशन दिवपाक? कित्याक पयले पाट जेन्ना हांव स्क्रिप्चर आयकल्लो हांव हीच सोजमणी घेतालो, पूण पवित्र म्हाका okay. ती सोजमणी दुसरी दिली. Wow. पूण आतां जेन्ना हांवें म्हणलें विचारतलो तुका. Thank you, Jesus. पळय, आमी कितें म्हणटा, आमी सदांच वयर, आमी सोकला ना. No. पळय, हांव Yes. शेंपडी न्हय, हांव सदांच तकली. Totally. Yeah. आय एम द हेड, नॉट द टेल. सारकें? Yes. आमचे बाय नेटीन सारकें घातलें. एक्झॅक्टली. नेटीन घातलें सामकें. पळय, जेन्ना आय एम द हेड एंड नॉट द टेल, आय एम ऑलवेज ऑन टॉप, नॉट एट द बॉटम. जेन्ना वयर हा, म्हजो सायट, म्हणजे हांव पळयता तें, खी पळयता, सोकला पळयता, वयर पळयता. वयर Okay. पळयता. Wait. तुजी चोत्राय सदांच वयर आसूंक जाय, देवाच्या उतराचेर आसूंक जाय. My Wow. gaze must always be heavenly. My gaze must always be on Jesus. कित्याक जेन्ना तूं समजता की हांव हेड, हांव टेल ना, I'm always on top, not at the bottom. आमकां एक एटिट्यूड येता की दुसरो लोक डावन हा आनी आमी ताचे ओन पावर हा म्हणून. Are you understanding what I'm saying? Yeah. There's an Correct. Yes. attitude of superiority over people. We are not आमकां पदवी देवान दिवंक ना आमी दुसऱ्यांचेर वयर वचपाक. No. Yes. Correct. आमकां ती एटिट्यूड दिवंक ना. I'm always on top, not at the bottom. आमी कितें जाता जाल्यार हांव म्हणूंक जाता, I'm always on top, I must be a leader always. ना. लीडर आमचो सदांच जेजू, आनी म्हजी जी सायट हा, म्हजो जो कोण हेड म्हणटा तो सदांच फाटल्यान पळयना, तो फुडें पळयता, तो सदांच जेजू कडेन पळयता. सो वेन आय एम द हेड एंड नॉट द टेल, माय St. Paul says in Colossians chapter 3 verse 2, तो म्हणटा, look not on the things that are on the earth, but look on the things above. Above. Yes. Praise God. Look at the things above. So when I'm the head and not the tail, I must always have my gaze on Jesus. म्हणून केन्ना म्हज्या जिवितांत परिस्थिती वायट येयली, कितें वायट जालें, केणे म्हाका कोणें दुखयलो, आतां हांव कितें म्हणटा, तूं जाणा रे कोणा कडेन उलयताय तो, तूं जाणूय कोणा कडेन उलयताय तो, हें हांव म्हणटलो कळ्ळें, हें म्हज्या मनशाच्या सैमान करतलो. Yes. पूण जेन्ना हांव जाणो की आय एम द हेड एंड नॉट द टेल, हांव वयर पळयता, हांव जेजूचें उतर पळयता. जेजून ह्या परिस्थितीन तो कितें आपल्या उतरान म्हणटा, तूं ताका दाखोय नाका की तूं व्हडलो आनी तूं कोण आनी हांव कोण. ही गरज ना आमकां सांगपाक. आमी कितें करूंक जाय, जेन्ना आमी जेजू कडेन पळयता, ताच्या उतराक पळयता, आमी म्हणटा, वो आतां ल्हान भुरगो, वो आजून पासून नको, वो आजून पासून ल्हान उतरान, ताका उतराची सोज मेळना, तो जे भाशेन जियेता, कशे भाशेन उलयता, तो आजून मॅच्युअर जावंक ना. पूण हांव आतां जेजू कडेन पळयता तेन्ना जेजू म्हाका आपल्या उतरान कितें सांगता तें हांव पळयता, आनी तेन्ना हांव त्याच्या उतरा प्रमाणे जियेता, कित्याक म्हजी सायट, माय विजन इज ऑलवेज ऑन टॉप, नॉट एट द Praise बॉटम. God. Wow. That's beautiful, brother. I will teach them this now. Praise Awesome. God. Praise God. Wow. This is Thank you, awesome. Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Praise God. कित्याक जाणाय, देवान आमकां पदवी दुसऱ्या मनशाचेर दिवंक ना. ना. एका गोरकाराक पासून आपल्या बायलेचेर ताणें पदवी दिवंक ना. आमी म्हणटा Yes. हस्बंड इज द हेड, वायफ इज सपोज टू फॉलो, बट एक्चुअली स्पीकिंग द हेडशिप इज ओनली इन टर्म्स ऑफ leading them to Christ. I should be ahead of them to lead them to Christ, because I'm the priest of the family. But I'm not supposed to tell, I'm the boss, you just obey my instruction. No. ही सोजमणी आमकां सामकी बरे भाशेन मेळना जाल्यार आमी कितें करता, आमचे बायलेक म्हणटा, तूं बस, तूं कुजनान बस, तूं ओगी बस, हांगा येनाका. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगना, ना तूं हांगा येनाका, तूं थिचर राव. आमकां पदवी देवान दिवंक ना दुसऱ्या मनशाचेर. We have not been given authority over people. Even in the church, when we talk about authority of the priest and bishops, cardinal,
That authority has not been given to us over people. That authority has been given for us. The more responsibility आमकां जी कितें म्हणटात ती जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी दिल्या ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या कित्याक आमी आमची चोत्रां जेजूचेर दवरता आनी आतां आमी ही जबाबदारी जी आमकां दिल्या आमी ज्या लोकांक आमी कोडे उलयता आमी शर्माव दिता आमी एके भाशेन गोवणी जाता आमी तांकां जे जेजून सांगलां आपल्या उतरान तें आमी तांकां सांगपाक आमकां ती जबाबदारी दिल्या आमकां तांकां सांगना तूं बॉस हांव आतां पात्रांव तूं बॉस तूं जें हांव सांगता तें आयक ना आमकां ती पदवी दिवंक ना आनी ही सोजमणी आमकां ना म्हणून आमचे भितर खूब पाटी घरान इगोर्ज मातेन ऑफिसान आमचे ट्यू सदांच आसता देखून आमी केन्नाच मनशां बरोबर झगडी करपाची न्हय वी शूड नेवर फायट विथ पीपल लीव इट टू द लॉर्ड कित्याक कोणाची जोडी केली मागीर तूं कॉमेंट्स करतले जाणें मरे तुवें अशें केली मागीर हांवें तो हिस्ट्री काडटलो जॉग्रफी काडटलो सासू मांयचें सांगतलो हें आनी तें आनी बंद जावचें ना कित्याक आतां एकाचें चार जातलें कोणें कितें म्हणलें कितें आमकां त्रास केले तूं म्हण सॉरी म्हण तुजी मिस्टेक ना जाल्यार ताजी मिस्टेक तूं सॉरी म्हूण फुडें वच कित्याक आमकां ते कटकट नाका कित्याक आमकां आनीक चड वस्तू आहात आनीक इम्पॉर्टंट कामां आहात हाचे म्हूण हाका सांगपाक की हांव पात्रांव तूं म्हाका आयकोंक जाय म्हणून हें सोडपाक आमकां जाय दिस स्टॉप इन द नेम ऑफ जीसस Praise God. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड Thanks, brother. Thank you so much. प्रेज गॉड Praise God. आनी कोणांगे हा टेस्टिमनी कितें पूण आसतलें भयणानो प्रेज जीसस हांव एक टेस्टिमनी दिता सुमार म्हाका दिसता 4 दीस जाले 4 वा 5 दीस जाले कित्याक कालच्या सुमार हांव येयल्लो न्ही बुधवारा दीस म्हाका एक फोन कॉल येयलो एका युथाचो जे आमच्या युथाची आसा ती युथ जावन आसा मलेशिया आहा आनी ती म्हाका कॉल करून सांगता पळय ब्रदर म्हणटा म्हज्या पाय और मायचो संबंद बरो ना आमी ती आतां तांचें लग्न जालां सुमार 20 वर्सां 20-21 वर्सां आतां एक म्हाका आतां 19 वर्सां जालीं आनी त्या म्हज्या बायले बरोबर म्हज्या माय बरोबर आनी पाय बरोबर कितें ट्यून चलता म्हजी माय आतां सुमार 11 म्हयने वा 12 म्हयने जायत येयले एक वर्स जायत येयलें आमचे बरोबर रावना आनी तिका म्हज्या डॅडीन भायर काडल्या आनी हांव आतां आनी म्हजे 2 भयण्यो आहात आमी 3 भयण्यो आनी म्हज्या डॅडी बरोबर आमी रावता आनी हांव कांयच नोको कितें जाता तें आमच्या जिवितान खूब घडलां म्हणटच हांवें म्हणलें हें कितें घडलें कित्याक तुज्या डॅडीन कित्याक काडलें तें म्हणून लागली म्हजी माय दुसऱ्या दादल्या बरोबर 10 वर्सां पयलीं संबंद दवरलेलो आयकता तुमी हांव कितें सांगता तें 10 वर्सां पयलीं म्हजे मायन एका दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंद दवरलेलो सुमार 1 वर्सां कोणाक सांगिनासतना ती अशी वेताली तशी वेताली आनी संबंद दवरलेलो आनी म्हजो डॅडी एकदम रागाभरीत जालो पूण एक 15 दीस जाले उपरांत तिका भायर काडून पोत्तून हाडली सगळें बरें चलतालें पूण 2 वर्सां पयलीं पोत्तून म्हजी माय पोत्तून एका दुसऱ्या संबंदान पडली एका मुसलमान दादल्या बरोबर तो काजारी मनीस ताजे बरोबर ती संबंदान पडली आनी ती कांयच कोणाक सांगिनासली हें एक पाटी करून दुसरे पाट गेली शेकी कितें घडलें की हांव तुका शॉर्ट सांगता खूब वस्तू आसा सांगपाच्यो 2 वरां सांगपाची आसली स्टोरी पूण हांव शॉर्ट सांगता शेकी कितें घडलें त्या दादल्याची बायल आनी ताची माय घरा येयली रातीक आनी गोरकाराक म्हणूंक लागली तुजी बायल म्हज्या गोरकारा बरोबर म्हज्या पुता बरोबर संबंद दवरता आनी ताणें आपले बायलेक आपयलें आनी बायल ना म्हणूंक लागली अशें आनी तिणें मागीर सगळे मॅसेजी धाडल्यो तांच्या बरोबर कितें वॉट्सॅपाचेर चलता आनी शेकी त्या गोरकाराक कळ्ळें आनी ताणें तिका भायर काडली आनी ती आतां सुमार 11 म्हयने आतां भायर आसा म्हणजे ती तिचे बरोबर रावना आतां म्हाका दिसता कितें डिवोर्स प्रोसिडर कॉमेस केला आनी हांवें चिंतलें हें जें घडलां तें सारकें न्हय वय की ना एका पाय मायन एक तर तांचो डिवोर्स जाता बट भुरग्यांचें कितें भुरगीं एक 9 वर्साचें आहा भुरगें
एक सुमार 16 वर्साचे आणि एक 19 वर्साचे तिनूय चलयो आहात. माय ना, माय उलयता पूण डॅडी म्हणटा तो रागा बरी न्हू, एक पाटी केलें, दुसरे पाटी केलें आणि त्या मुसलमाना बरोबर केलें आनी तुमी जाणो म्हज्या भयणीनो, म्हाका हांव नको भाव हांगा आहात जाल्यार, तुम्ही जाणो की काजारी एक पाटी काजारीचो साक्रामेंट जोडलो आणि त्याच्या उपरांत कोणे बायला बरोबर बायलेन ओ गोरकारान बायलान संबंध दवरलो, जाणो कितें घडटा तें. दादल्यान संबंध दवरलो जाल्यार, गोरकारान म्हणजे हजबंडान संबंध दवरलो जाल्यार ताच्या फॅमिलीचे निसंतोण जातलेंच आणि ताची भुरगीं केन्नाच बेसावनी भरची ना, सदांच ताच्या भुरग्यांचे सदांच कितें ना पाड जातलें. जेन्ना माय दुसऱ्या दादल्या बरोबर संबंध दवरता, भुरगीं मोडटलीं. द चिल्ड्रन विल डाय अर्ली डेथ. आणि हांव जें सांगता तें हांव म्हजी काणी सांगिना, हांव तुमकां स्क्रिप्चर आयज तुमकां ही शिकोवन दिना, पूण हांव तुमकां सांगता. आनी हें हांव जाणो आसलो म्हणून हांवें गोरकाराक सांगलें. म्हणजे आतां त्या युथान चली व्हडली आसली, तिणें म्हाका सांगलें तुज्या डॅडी कडेन उलय, म्हज्या मामी कडेन उलोवंक जाता जाल्यार उलय. कित्याक हांव 2 वर्सां पयलीं 23 तेन्ना सगळें सारकें आसलें, पूण हें आतां तेज्या उपरांत घडलें. म्हणटच हांव हे फॅमिलीक वोकोता मलेशिया इन कोलालंपूर. म्हणटच पयलो हांव गोरकारा कडेन उलयलो, ताजे कडसून घेतलें सगळें आनी तेज्या उपरांत हांवें बायले कडेन उलयलो. बायले कडेन 1-1.5 वरस उलयलो, गोरकारा बरोबर उलयलो आनी ह्या 2-3 दिसांनी हांव गोरकारा कडेन, पूण कित्याक तो नको आतां कितें करपाक तें, तो नको सोडून दिवपाक जाय, डिवोर्स करूंक जाय. एके वाटेन भुरगीं आहात आनी तुमी जाणो म्हज्या भाव भयणीनो की डिवोर्स केन्नाच बरो न्हय. डिवोर्स भुरग्यांक केन्नाच बरो न्हय. एक कशे भाशेन आमकां डिवोर्स नाका. वय तिणें संबंद तोडलो, पातक केलें, पूण कितें जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, देव इतलो काकुतकार, देव इतलो मोगाळ. आमी तोडलाय जाल्यार आमकां तें मूळ कितें आहा तें कित्याक अशें घडटा तें कळोंक आमकां गरजेचें. कित्याक जेन्ना एक बायल गोरकाराक विस्वाशी रावना, 10 वर्सां पयलीं आतां जें सगळें बरें जाता, पोत्तून अशें जाता, म्हणजे तिजे भितर एक मूळ आहा जें तोडपाक गरजेचें. कोणाचो संबंद दवरिना. इट इज द sin of adultery is the root. It is coming from the bloodline. तुज्या रोगतान, तुज्या फॅमिलीन. आनी हांवें गोरकाराक विचारलें, तो म्हाका म्हणूंक लागलो ताची पाय माय तशींच अशें म्हणजे ताच्या फॅमिलीन. म्हणजे जेन्ना पाय माय विस्वाशी रावनान, तुजी भुरगीं पासून तें बी कोणाचें कसलें आसतलें, पातकाचें बी आसतलें. तुमी आयकता कितें सांगता तें. काजाराचो संबंद जावचे पयलीं जेन्ना आमी दादल्या बरोबर बायलां बरोबर संबंद जाता, मागीर काजार जाता. तें जें पातक केलां आमी आनी तें पातक आमी कुमसार जावंक ना, ताचें खरेपणी पातकाचें दूख भोगूंक ना आनी आमी तें अशें केलां. कित्याक जेन्ना हांव भायर वता, UK वता, आमचे खूब गोंयकारचे लोक हांगा बायल आहात, थिंयसर 2 बायल्यो आहात, म्हणजे फकत लिव्ह इन रावतात. गाल्फान वचत जाल्यार तशेंच जाता. फिलिपिनो मध्ये तशेंच जाता. आमी खूब कावन्सल केल्या आनी एक पाटी संबंद भायर दवरलो जाणें भाव भयणीनो कितें घडटा, सगळें निसंटन जाता. केन्नाय आतां कितें घडटा हांव तुमकां सांगता. गोरकार बोटीचेर वता, गोरकार गाल्फाक वता, गाल्फ तो UK वता, बायल हांगा आहा आनी ती आतां 2-3 वर्सां काजार जाल्यान तिका आतां गोरकार ना, तिचो फोन तो 2-3 वर्सांनी केन्ना येता. सोयतान कितें करता, सोयतान येता, दादल्याक हाडटा, ताचे चलता, कॉमेस जाता. कित्याक मनशा मदें ही जी आस आहा, ही पातकांची आस आहा, ती कोणूय पातकान पडपाक शकता. कित्याक पातकान पडटा. एक तर आमच्या रोगतान चलता, दुसरें आमी मागण्यांनी ना. वी डोंट प्रे. मागणें ना फॅमिलीन. बिश्टें एक तेर्स केलो, बिश्टें आयताराचें मीस आयकलें आनी खरेपणी आमी एके भाशेन प्रोटेक्शन आमकां ना. म्हणजे सोयतान कोणा तरी हाडटा आमच्या फॅमिलीचें निसंटन करपाक. म्हणजे अशें घडलें ह्या फॅमिली बरोबर. तो आदवोगाद, गोरकार तो आदवोगाद, तो आपलो सकाळीं वता, ती टिचर आहा.
म्हणजे समोन आसतलो मागणें ना आनी हें घोडलें म्हणजे कितें सांगूंक सोदतालो बायले बरोबर उडयलो घरकारा बरोबर उलयलो भुरग्यांक सांगलें भुरग्यांक ताका ती बायबल क्लासीक यूथ बायबल क्लासीक हांवें म्हणलें हें मागणें घे तुमी जे डिवोर्स प्रोसिडींग करतात तें बंद करा आनी जेजूक एक चान्स दिया कित्याक देवाक डिवोर्स नाका म्हणटच काल राती हांव गोरकारा कडेन उलयलो आनी तो एडवोकेट ताणें सगळी तयारी केल्या डिवोर्स करपाक बायले कडेन उलयल्या उपरांत ती म्हणटा हांव कशें भशेन म्हज्या गोरकारा ताणें म्हाका दवरला आतां हांवें चूक केली एक पाटी केली दुसरे पाटी केली ती म्हाका सांगूंक ना कित्याक हांवें तिका सांगलें कितें चूक केलें तें ती म्हाका म्हणली तूं म्हाका पोत्तून पोत्तून तीच 10 वर्सांची चूक पूण गोरकारान सांगलें 2 वर्सां पयलीं पोत्तून ती चूक केली म्हणून पोत्तून चूक केली म्हणून तिका आतां घोटाय ना तिका ती कॉन्फिडन्स ना की तिचो गोरकार पोत्तून घेतलो म्हणून हांव आतां पवित्र आत्म्या उदेशीन तांचे कडेन उलयता देखून हांवें तुमकां कित्याक सांगलें म्हज्या Praise भाव God. तुम्ही मागण्यांनी दवरात खूप आमची फॅमिली काजारी जिवितांत तोडल्यात ही फॅमिली तुमच्या मागण्यांनी दवरात तुम्ही सगळी आमच्या 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 भाव भयणां जी काजार जाल्यात भुरग्यां पासत मातशी मागण्यांनी दवरा आमी आमच्याच फॅमिली पासत आमी आमच्याच कुटुंबा पासत आमी आमच्याच सावधी पासत आमी मागणे कोत्ता पूण आमकां गरज आमी कितले ह्या 3-4 सुमारान आमी शिकल्या मागणें कशें करूंक जाय तें आमी सदांच चिंतना की देवाचें राज ह्या संवसारान हाडूंक आमी केन्नाच तें चिंतिना पूण आयज बाब भयणीनो आमी ह्या लोकांक मागणें दवरया वय आमी आमचें काम कोत्ता कावन्सिलींग करपाक पूण आमकां जाय बॅकींग तुमच्या मागणेचें आनी तुमी वय मागणी brother. लावन म्हाका दिसता ही मागणी आमी करपाक आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या इग्रोज मातीक पासत आमच्या भाव भयणां पासत खूब लोक त्रासान बुडला ह्या निमाण्या काळार सोयतान सगळे पाड घालूंक सोदता देखून म्हज्या भाव भयणीनो आमी ह्या फॅमिली पासत मागणी करपाक एकदम गरजेचें देखून हांव ही गोवायकी दिता कित्याक तुमी मागण्यांनी रावात जे हांवें करूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांव कोत्तलों उलयतलों म्हाका दिसता जेन्ना उलयतलों अशें म्हाका दिसता की डिवोर्स जावचो ना म्हाका अशी खात्री आहा पूण तुमी ही वस्त मागण्यांनी दवरात हें हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक जेजू कारगांव Praise God. Jesu Jesu Karga. Karga. Wow. Hallelujah. Praise Praise God, the Lord. brother. जेजू कारगांव Thank you, Jesus. Praise God. God is mightily using you, brother. Praise Jesus. जेजू कारगांव किती आज And पळयते आता brother, सॉरी this blessing will go from generation to generation. आमेन आमेन नो आणि ते पवित्र आत्म्यान त्या भुरग्या कुराज दिली पळय तुका शेअर करपा तें हे सुमार सुमार 1 वर्स ओ 1.5 वर्स पयलीं हें घडलें आनी ह्या युथान म्हाका फकत हे 4 दीस पयलीं म्हाका कॉल केलो हांवें ताका विचारलें तुवें कित्याक सांगूंक नाय इतले दीस कित्याक सांगूंक नाय ते म्हाका म्हणूंक लागले हांव नोको आसली की हें आतां इतलें वायट जातलें डिवोर्स जातलो आनी तें भुरगें आतां डिप्रेशनान गेल्लें हांव जेन्ना 2 वर्सां पयलीं गेल्लो हांवूय डिप्रेशनान गेल्लो सुमार 7-8 वर्सां पयलीं ताका तें स्क्रिप्चर दिवन तें आतां डिप्रेशनांतल्यान भायर गेलां तें आतां कॉलेजीक वता बरें शिकता आनी आतां एकदम देवाच्या उतरान रिगून रावता आतां बायबल क्लासीक घेता आनी बायबल क्लासीक शिकयता पासून इतलो बदलाव जाला पूण आतां जे ताच्या फॅमिली बरोबर घडलां पाय माय बरोबर घडलां हांवें ताका उतर दिवन हांवें सांगलां आतां तूं तें उतर गोड धरून राव आनी आमी जाणो की देव आपल्या उतराक विस्वाशी देव तें सामकें बरें करून उडयतलो जेजू कारगांव जेजू कारगांव वाव प्रेज गॉड Praise God. जेजू कारगांव आणि कोण आहा प्रेज आमी जीसस मागण्या विशीं हांव शिकवण दितालो सुमार 3-4 म्हाका दिसता 1 म्हयनोभर दिला आमी मागणे ज्या भाशेन आमी करूंक जाय तें आमी कॉमेस केलां काय होय ब्रदर म्हणटच ताजे विशीं आमकां कोण गोवायकी दिवंक शकता कशे भाशेन पळय जेन्ना आमी कंटिन्युअसली मागणे कोत्ता आमी दुसऱ्या भाशांनी मागणे कोत्ता आमी खरेपणी दुसऱ्या पासत मागणे कोत्ता आमी उपास कोत्ता आमी 1 वर तरी आख्ख्या दिसान आमी सारता
हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, आमची गोवायकी ज्यो येतल्यो, हांव तुमकां सांगता आमकां खूब गोवायकी आसतल्यो. लॉट ऑफ टेस्टिमनीज विल कम. हांव तुमकां सांगता, देव आमकां उजार कोत्तलो ह्या निमाण्या काळार. आमी फकत मागणे करिना. पळय, आमची सोयी जाल्या की आमी मागणे कोत्ता मुझे पासत, मुझे फॅमिली पासत, मुझ्या भुरग्यां पासत, मुझ्या घरकारां पासत, मुझे बायले पासत, मुझ्या भावां भयणां पासत. हे मागणे आमी कोत्ता फकत आमचे पासत. आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? मातवाचो 16-20 वोट 10 म्हाका दिसता. जेजू कितें म्हणटा? आमच्या बाबा ते मागणे आहा न्ही. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं. आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. तुजें राज येवं, ताजें राज ह्या संवसारान येवंक जाय जाल्यार आमी ते मागणे कोत्ता काय? डू वी प्रे दॅट हिज किंगडम विल कम ऑन दी अर्थ? हांव विचारता तुका, कितलीं जाणां आमी देवाचें राज ह्या संवसारान येवंक जाय म्हणून? कित्याक समजा 100% आमचे मागणे जाले, 10% जावंक जाय आमचे पासत, सुमार आनी 30% जावंक जाय आमच्या फॅमिली पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत. बाकीचे 60% मागणे आमचे जावंक जाय देवाचे राज ह्या संवसारान येवंक. एक्चुअली 100% जावंक जाय देवाचे राज ह्या संवसारान येवंक जाय म्हणून. पण कित्याक जाणाय म्हज्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मागणे कोत्ता की देवाचे राज ह्या संवसारान येवं, तूं जेन्ना देवाची खोशी कोत्ताय, जें देवाक मानवलेलें कोत्ताय, देव तुजें सगळीं कामां करून उडयतलो. Hallelujah. Praise God. Amen. आमी Hallelujah. मागणे Praise कोत्ता, God. जेजू म्हाका दी, बारीक ओकोल दी, भुरगीं दी, सिर्वीस दी, डॉलर दी, पावंड दी, हें दी, तें दी, बाट दी. हेच आमचे मागणे. पूण आमी केन्नाच मागणे कोत्ता की सायबा तुजें राज ह्या संवसारान येवं. हांव हें मागणे कोत्ता, तुजें उतर हांव परगट कोत्ता, म्हजी गोवायकी दिता, हांव साक्षी जाता. जेन्ना आमी अशे भाशेन जियेता म्हज्या भाव भयणीनो, तेन्ना आमी देवाची खोशी कोत्ता. कित्याक देवाक जाय कोणूच शेणलोलो नाका ताका, आनी ताणें आमकां वेंचून काडलें हें काम करपाक. जेन्ना आमी जेजूचें काम कोत्ता, भाव भयणीनो, आमच्यो खूब गोवायकी येतल्यो. आमी पळयतले हांव की आमी विचारनासतना, आमी मागणे आमचे पासत करिनासतना आमी देवाचें खोशी केल्या म्हणून, ताजें राज फुडें सरपाक काम केलां म्हणून तो आमची सगळीं कामां काबार करून उडयतलो. हांव तुका एक धाकटी गोवायकी दिता. जाणा, हांव गेल्लो UK आनी US. केन्ना आमी मार्चाच्या म्हयन्यान गेले, आमी जुनान येयले हांव. आनी म्हजे कडेन एक इलेक्ट्रीक स्कूटर आहा. ओके, ती इलेक्ट्रीक स्कूटर म्हजी चार्ज करिना जाल्यार बॅटरी सामकी डावन जाता आनी बॅटरी काबार जाता. ती बॅटरी आनी चार्ज करूंक जायना. हांवें कितें केलें, ती हांवें इन्शुरन्साक दिली. इन्शुरन्स म्हणून तुका बॅटरी मेळोवची ना, तुवें ती बॅटरी पिड्यार केल्यार. हांवें ती स्कूटर दिली ओला स्कूटर कडेन, ओला मॅन्युफॅक्चर ती. हांवें ती स्कूटर टायम लागलो आनी 2-3 दीस पयलीं तो मॅनेजर म्हाका कॉल कोत्ता, आमी तुका फुकट बॅटरी दितले म्हणून सांगलां. 40,000 बॅटरी, नवी बॅटरी 40,000. आनी ती बॅटरी म्हाका फुकट दितले म्हणून म्हाका ताणें कॉल करून सांगलें. God's Praise favor हांव is तुमकां upon विचारता us. म्हज्या भाव भयणीनो, हें कशें घडटा? Amen. हांव गेल्लो प्रायेर हो गेल्लो मोजो मारपाक आनी म्हजी बॅटरी पिड्यार जाल्ली जाल्यार तुमकां दिसता म्हाका म्हजी नवी बॅटरी मेळटली. हांवें चूक केली. पूण हांवें चूक करूनय हांव गेल्लो देवाचें काम करपाक. देवान म्हाका फुकट बॅटरी दिली 40 वर्सां. नॉट 400 रुपीज, नॉट 4,000, 40,000 रुपीज बॅटरी फ्री. Praise God. म्हणून Praise आमी God. कितले फाटी ताजी खोशी कोत्ता. आमी खिचर इंटरसेसरी वेता, खिचर मागणे येता. देव म्हाका कितें कोत्तलो, म्हाका बरो कोत्तलो, कोण म्हजेर मागणे कोत्तलो, कोण म्हाका हात दवरतलो, कोण म्हजे पासत मागणे कोत्तलो. आमी खोशी. पूण आमी मागणे देवाचे राज ह्या संवसारान हाडपाक ताची खोशी आमी कोत्ता काय? आनी Praise God. खोशी करपाक आनी ताजे राज ह्या संवसारान हाडपाक ह्या निमाण्या काळार एकदम गरजेचें. कित्याक वेन वी डू हीज वर्क,
He will ensure that there is no lack in my life. Yes. ऐकतात ना Praise बाबा? God. Yes, Oy, brother. brother. Praise Wow. God. Wait. I Thank believe. you, Jesus. कित्याक आमचे मागणे कितें? आमचे गोवाय कितें? ब्रादर, मुझे हे फोडटाले, हांवें स्क्रिप्चर म्हणलें, जेजूच्या गाणी बरी जाली, जेजू आतां म्हजो हात बरो जालो, जालें. ही आमची गोवायकी. हांव कामाक आसा आनी पात्रांवान म्हाका प्रमोशन दिलें. ही आमची गोवायकी. आमची गोवायकी आसूंक जाय. ब्रादर, आमी तें उतर शिकता. आमी सदांच बुधवाराच्या बुधवार आयकता. आमी वेता आनी आमी ते आमच्या कुळान वचोन आमी ते मागणे कोत्ता. ह्या भावा पासत त्या वळखी ती देवा कडेन येतली. म्हजो भाव म्हजी भयण कोण देवाचें उतर आयकना, फकत धर्मान बुडले आनी फकत आयताराचेर दीस आयकतात, तेच करतात. पुतलो आनी काय ना, फकत धर्म करतात. देवाचें उतर आमी तांचे बसत मागणी कोत्ता. आमी दुसऱ्या भाशांनी तांचे बसत मागणी कोत्ता. वी आर प्रेइंग इन टंग्स फॉर देम. We are roaring for them. We are groaning for them. आमी 1 वर 2 वरां रातची आमी पासून तांचे बसत मागणे कोत्ता. आमचे बसत न्हय. आमकां आमचे खूब त्रास जाताय, पूण आमी ते आमचे त्रास पळयनासतना आमी फकत देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडून आमी मागणे कोत्ता. आनी जेन्ना ह्या भाशेन आमी मागणे कोत्ता भाव भयणीनो, थोड्या दिसान तुमी पळयतल्यात तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या फामिलीन, तुज्या सावुदीन, तुज्या दुडवांनी, तुज्या सोमनांनी कितलो बदलाव जातलो, कितली शांती आसतली. कित्याक तूं देवाचें काम करता. यू आर डुईंग द वर्क ऑफ द किंगडम. Amen. Praise Amen. God. Hallelujah. Praise the Lord. आमी फकत चिंता म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका केन्ना दूड येतलें, म्हजो हात दुखता, म्हजें दुखता, हें केन्ना बरें जातलें. भाव भयणीनो, हें सगळें आमी सोडून ताचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आयज आमी सुरवात करुया. आमच्यो गोवायकी येवंक जाय अश्यो, की आमची गोवायकी कितें, की आमी हे पासत मागणे कोत्ता, ह्या भावा पासत कोत्ता, ह्या आमच्या कुटुंबाच्या पासत कोत्ता, ह्या आमच्या शेजाऱ्या पासत कोत्ता, आमचो पात्रांव जो कामाचेर आहा ताजे पासत कोत्ता. आमी इग्रोज मातेन खूब लोक आमच्या इग्रोज फिरगोजेन खूब लोक बिश्टर कमिटीन आनी पास्टरल कावन्सिलान झगडी करतात. ताजे पासत आमी म्हणटा की सुसेग येतलो म्हणून, सजमणी आसतली म्हणून आमी हे मागणे कोत्ता तेन्ना, आनी तेन्ना आमच्या मागण्याचो आमकां जाबाब मेळटा आनी बदलाव जाता. म्हणून ही गोवायकी जेन्ना आमी दिता भाव भयणीनो, हाचो अर्थ की आमी खरेपणी आमचे मागणे देवाचे राज ह्या संवसारांत हाडूंक आनी ते जाता म्हणून आमच्या मागण्या विशीं आमी ह्यो गोवायकी दिवपाक गरजेच्यो. जेजू कारगां. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. आयकतात? Praise God. आमी कॉमेंट्स करचे आदीं आमी म्हणटा कोणाक गोवायकी आहा. आमी सदांच म्हजी बाय मारिया ती सांगता कोणाची गोवायकी हाय, कोणाची टेस्टिमनी हाय, ती रावता आनी हांवूय रावता तुमचे आयकोपाक. Praise Jesus. आमच्यो टेस्टिमनी आसून आमी तयार जावंक जाय. आमी म्हणूंक जाय बरें आमी शिकोयना, आमी परगोट करिना, आमकां चान्स मेळना, आमकां चान्स मेळोंक जाय. बरें आहा, कोणाक मेळटा चान्स शिकोवपाक बरें आहा. पूण व्हड वस्तू म्हणल्यार आमी गोवायकी आमच्यो दिवपाक, की म्हाजें कितें बरें जालें, म्हाजें न्हय, म्हजें येतलेंच. तूं तें बीं घालताय कोणाच्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत तें पीक येतलेंच. Praise God. होय की ना? हांव विचारता तुमकां येतलें की ना? Oy, brother. Why, brother? That is true. That is true. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आनी एक गोष्ट विसरलो. आमी ह्या सोमारा दीस, सोमार, मंगळार आनी बुधवार, ब्रिस्तारा दीस आमी परतून येतले. आमी मडगांव वचपाचें आहा 4 दीस. आमी मागणे कोत्ताले. हांव म्हजी मिसीजान हांव आमी दोगां 4 दीस मडगांव सायडीक वेता, थंयसर आमी रावतले. आनी आमी कावन्सिलींग कोत्तले, कित्याक खूब लोक सावथाचो कॉल करता आमकां. आमी Praise God. की आमी थंयसर वेतले आमी कावन्सिलींग करता. म्हणटा तुमी हांवें बाय जोनिनाक ऑलरेडी सांगलां ती कितें प्लॅन करपाची आहा. हांवें ग्रुपाचेरूय आयज घातलां. तुमकां आमकां मेळोंक जाय जाल्यार म्हाका आनी म्हज्या मिसेजाक आमी बेतालबाती भितर रावतले. पूण आमकां कोणें ऑलरेडी 2-3 लोकांनी आमकां आयजूच इन्फॉर्मेशन दिलें आमच्या घरा करूंक जाय म्हणून ऑलरेडी आमकां सांगलां. म्हणटच आमचे 2-3 दीस सामके पॅक जातले. म्हणून कोणाक जाय जाल्यार कावन्सिलींग, कोणाक मेळोंक जाय जाल्यार, कोणाक आपल्या घरा करूंक जाय जाल्यार मातशी त्या नंबराचेर मातसो जबाब दिया. कित्याक आमी 4 दीस कशे भाशेन
आमी आतां हांगा घर सोडून थंयसर सावथाक वेता, थंयसर Praise God. हे कावन्सलिंग आनी देवाचें उतर शिकोवपाक वेता आमी. Praise God. Thank you, Holy फर्स्ट टू द Spirit. फोर्थ. बाय जलिना, तूं कितें प्लॅन केलां की ना? Yes, yes. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. This is called blessing, brother. Yeah, the Praise blessing. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. जेजू Praise तुका. God. ब्रदर म्हाकाय कितें शेअर करपा जाय. तूं सांगता न्हू तुगे ते बॅटरीचे टेस्टिमनी तेजेर म्हाकाय उगड आसलो. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव. ये लास्ट संडे न्हू, तेज पयलीं संडे न्हू मुगे गोवानी हांव हिंग गेली फ्लोरिस्टा गेल्ली आनी तेका ऑन बिहाफ ऑफ समवन तेका हें हाडपा जाय आसलें फ्लोरल अरेंजमेंट्स तेका हाडपा जाय आसलें. सो वॉट हॅपन्ड वेन ही वेंट वेन वी वेंट टू द शॉप तेणे पयशे 2000 रुपीज आपल्यागे बॅक पॉकेटान दवरले. Not realizing that mobile and the money is kept in the same pocket. दोनी एकूय आहा म्हूण. आनी मागीर थिंग पावतरीच ते शॉपा भितर वयश न्हू तेणें कितें केलें मोबायल काडलो ते मनशा फोन करपाक केसो हाडपाचें केसो कलरा कितें हाडपाचें म्हूण. आनीक फोन करपा तेणें फोन काडलो ही डिडंट रियलायज दॅट तो पयशे आहले म्हूण तितून. आनी मागीर आमी गेलीं आनी पे करपा टायम मेळटा तेन्ना तेका उगड आसलो की ते 2000 रुपीज नाय म्हूण इट्स मिसींग. मातशें गेलो आनी तो रस्तो वे तो उब रावन उलोयता तो इट्स अ रोड वे पीपल कीप पासिंग बाय. मागीर जालें मागीर तो मातशें हें जालो पेमेंट बा केलें तेणें आपल्या गेलें आनीक मागीर पोतून येयलो. सॉरी ब्रदर. सो मागीर तो आमी पोतून येयलीं कारान बसोलीं आनी मातशें तो डिसअपॉयंटेड आहलो की लायक गेली म्हूण 2000. एट फर्स्ट लायक आमी दोगांय मातशें डिसअपॉयंट जालीं. बट थोड्या वक्तान न्हू तेगे कितें जाता तोय आयकोता ही सेशन चलताय तेगले काना पडटाय वेन आय ऑल्सो शेअर विथ हिम सम थिंग्स. सो आनी ब्रदर केन्ना तो तुगले सेशन देखून आयकोता सायमल्टेनियसली बसत न्हू आपल्यागे कंप्युटराचे वायल इज वर्किंग. जेजू कारगांव, He'll also जेजू listen to कारगांव. you. Yeah, he tells me. Praise God. Yeah, actually, yeah, he's told me a couple of sessions and सांगलो हाय हांवूय आयकता म्हूण थिंगसून. सो प्रेज गॉड. मागीर कितें जालें की तेन्ना म्हळें इवेंच्युअली न्हू मातशें डिसअपॉयंटेड आहली मागीर तेन्ना म्हळें इट्स ओके. ही जस्ट टूक अ साय ऑफ रिलीफ आनी म्हळें आसूं इट्स ओके थँक यू जीसस. बरें को म्हळें तेणें थँक यू जीसस आसूं. And then I also told him, and in scripture, no, brother, I tuko aiklole, zaiti poile. I heard you say, and now no kote hu in scripture, but you had said something like this. Ki je enemy tuko son, like what the enemy has stolen from you, he will have to return 7 times. Something. Amen, amen. Proverbs 6:31. 631, yeah. Mulmio, That time I mulmio. didn't know. So That it time. is. ओय तेदो हांव नॉका आहलोलें हें खंयच नंबर बा तो बट हांवें तुका एक पार्ट लॉंग बॅक लायक मे बी अ इयर बॅक 2 years बॅक आयकलोलें आनी मागीर हांवें म्हाका तें स्क्रिप्चर उगड आसलो. हांवें जस्ट म्हणलें तेका सी यू नो वॉट एवर द एनिमी हॅज स्टोलन दीस इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड. आनी तेका हें जालें की हांव बरें काम करूंक गेलो एस जालें म्हूण. बट तें फर्स्ट थिंग ही सेड न्हू तोंड उगड थोडे वक्ता भितर की थँक यू जीसस म्हूण काबार केलें. आय वॉज लायक सो ग्लॅड. आनीक मागीर हांवें तें स्क्रिप्चर म्हणलें ऑल्सो वॉट एवर दीस एनिमी has stolen from you, he will have to pay back 7 times म्हळें. आनी he also said to, he agreed to it and तेणें म्हळें amen म्हूण तेणें. I was Praise God. हांव बरें अमेज जालें तेणें amen म्हूण लायक सो जालें. And then we forgot about this brother. Okay, जालें चल you know what, no brooding over it. आनी like we knew देव आमगे सगल्यो गरजो पावयता हा म्हूण. So we don't have to worry about it. हें जालें नॉट लास्ट संडे तेज्या पयलीं संडे खबर. आनी ते एक लास्ट संडे लायक 2 days ago एक तेगे क्लायंट येयल्लो आनी तो समहाव लायक बिकॉज वी कुडंट मीट हिम तो आमगे घराको आमी तेका म्हणलें कॅन यू कम ओवर आनी तो US सो येयल्लो. ही इज एन अमेरिकन. तो मागीर आमगे घराको विजीट दिवचे येयलो इवनिंग टायम. एंड वेन ही केम एंड तो पोतून वयता तो खंय तेणें म्हगे हजबंडानो he actually gave more than 7 times what he had lost. So म्हाका जेजू कितें रिमाइंडर कारगांव. जालो Praise Praise God. God. Praise brother God. आनी Praise म्हाका God. कितें उगड Praise आसलो. God. Then the Holy Spirit reminded me last Sunday तुका तें घडलोलें तुमकां हे संडे म्हळ्यार exactly like last Sunday and the next Sunday. This is what happened like Praise God. and I was reminded of how my husband was thanking the Lord. He didn't focus on the problems and forget it. We depend on our God.
आणि हांवें ते स्क्रिप्चर म्हाका उगडो आसलो ती म्हणलो तो वी कन्फेस्ड वी अग्रीड वी बिलीव्ड इन दॅट आणि खरें म्हळ्यार हे संडे तेच जालें. Praise God. So Jesu जेसू Karga, Praise like God. जेसू yeah, we were कारगा. not worrying Thank you, about anything, Jesus. but God is so good. This is the goodness of God, brother. Yeah. Amen, amen, The scripture amen. एकू पाटी म्हणलो ते म्हाका उगड आसले. Then I went and did a search आणि म्हाका कळ्ळें Proverbs 6:31 मुते. When I like Sunday when this thing happened, I did a search की होरे हे scripture हुंयचे आसलें, like it really came alive esh म्हूण, like it was yeah. So Jesu Karga. Praise Praise God. Jesus. जेसू कारगा. Thank you, Praise Jesus. Praise God. देव Brother आपल्या Mo- उतराक सदांच विश्वासी न्ही, सदांच Yes. विश्वासी. देव आपल्या Yeah. उतराक विश्वासी. Praise God. Yes, amen. Yes. सुमार 2-3 दीस पयलीं हांव कॉपेलान आयतारा ते शिकयतालो आनी हांव म्हणटालो आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येवं, कसली वायट परिस्थिती येवं, त्या पयल्या 10 सेकंदान वा पयल्या मिनिटान आमकां जैत मेळोंक शकता वा आमी हारूंक शकता. कशे भाशेन जेन्ना कसले त्रास येता आमी आमच्या मनशाच्या सैमान चलता. वी गो बाय द फ्लेश, वी गो बेस्ड ऑन इमोशन. आमच्या भावना वरवीं चलता आमी. पूण जेन्ना कितें वायट खबर येता ओगी राव, कांय म्हणनाका, रडो नाका, बोव मार नाका, थांब, मागणें कर. देवाचें उतर त्या परिस्थितींत कितें म्हणटा. आतां समजा तूं तें उतर नोकय जाल्यार तुका आतां बायबल उक्तें करचें पडटलें. पूण खूब पाटी आमी उतर शिकता जाल्यार पवित्र आत्मा तें उतर आमच्या मनान हाडटलो. Hallelujah. Thank you, ते मनान Jesus. हाडटलो. Thank you, कित्याक Holy कित्याक Spirit. एक पाटी तूं रडलोय आनी हाका सांगलें ताका सांगलें सगळ्या गांवांक सांगलें प्रॉब्लेम कितें आहा तो, आनी तेच्या उपरांत तूं आतां मागणें कॉमेस केलें. तुवें आतां तें बी सगळें तुज्या मनशाच्या सैमाचें घातलें. आतां तें काडपाक देवाच्या उतरान आनी मागण्यांनी वेळ लागतलो. देखून कसले परिस्थिती वायट येयली, कितें वायट जालें, डोंट गो बाय द फ्लेश. तुज्या भावना वरवीं रडो नाका, हाका नाका सांगा. आमकां सही जाता ती. आमकां सांगूंक जाय कोण आरे जालें अशें जालें मेलो. तें सगळें बंद करा. कित्याक आमी आतां देवाच्या उतरान आसा आमी. पवित्र आत्मा आमच्या सांगता. देखून आमी सदां खाली उतरान रिगून रावन आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक गरजेचें. कित्याक जेन्ना परिस्थिती वायट येतली, हाचो अर्थ कितें परिस्थिती वायट सदां सगळें वायटाकूच येता, बऱ्या मनशांकूय येता. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता जे पातक आसा. पूण पवित्र आत्मा आहा म्हणून आनी तें उतर आमी काळजान रिगून दवरलां म्हणून तें आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आतां आमकां जैत दिता. तें उतर आतां आमकां एक ते जे त्रास येयल्या ते पयस करपाक आमकां म्हणटा पदवी दिता आनी आमी आतां एक Praise God. जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, इतलें उतर आमी आयकूं, कितले तेर्स करूं, कितलें उतर आयकूं, कितले शर्माव आयकूं, कितले बायबल स्टडी करूं, पूण तें उतर आमी भितर दवरिना जाल्यार, सदां काल ताजेर आमी नियाळ करिना जाल्यार, जेन्ना वायट परिस्थिती येतली, पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडचो ना. कित्याक ह्या संवसाराच्यो वस्तू आमच्या भेजान भरलेल्यो आसा. आमी आमची चोत्रां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर काडून त्या उतराचेर धरून त्या Amen. पवित्र आत्मा सेन्सिटीव जावन तेन्ना तो पवित्र आत्मा आमच्या मनान तें उतर हाडटलो. Thank you, Jesus. आयकतात तुमी? Hoy, brother. इट इज इम्पॉर्टंट. नातर ह्या संवसाराचो लोक जो उतर नको आनी आमचे भितर फरक कितें आहा? कांयच ना. फरक आसूंकूच जाय. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, आमकां पवित्र आत्मा ताचें उतर आहा. परिस्थिती सगळ्यांकूच येतली. हाचो अर्थ कितें की जेजूक परिस्थिती वायट येवंक ना, व्हडल्या व्हडल्या सांतांक येवंक ना, सगळ्यांक येयल्या, म्हाकाय येता. पूण त्या वेळार जेन्ना येता, आमचे कडेन पवित्र आत्मा आहा, आमचे कडेन ताचें उतर आहा, आमचे कडेन एक भाण आहा, आमचे कडेन अटॅक करपाक उतर आहा. तें उतर आमी वापरूंक गरजेचें आनी सदां काल उतर गरजेचें करपाक. फकत परिस्थिती वायट येयली मागीर मागणें कर, हाका आपय, ताका आपय, पाद्रेक आपय, बिस्पाक आपय, कसलेंच फायदो जावचो ना. कित्याक सगळेच हात त्रासान पडलेले. सारकें? Praise Hoy, God. brother. Praise Jesus. It is Praise God. important for us to be rooted and grounded in the word. Amen. सदां काल फकत परिस्थिती वायट जाता तेन्ना न्ही, तेन्ना सगळें आमच्या जिवितांत बरें चलता. उतर शिकपाचें, उतर नियाळ करपाचें, उतर भितर धरपाचें. जें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरयलेलां तें उतर आमी आमच्या काळजान घालपाक नियाळ करून एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना परिस्थिती वायट येतली, पवित्र आत्मा तें उतर आमच्या मनान हाडटलो. ताचें काम तें. Praise God.
जुवाचो 14वा वोड 26 कितें म्हणटा घालया तो बाप म्हजे नांवीन जुवाचो शारोती जॉन 14:26 पळय कितें कशे भाशेन पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता कसो पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येतलो ताचें काम तें इट इज द जॉब ऑफ द होली स्पिरिट जॉन 14:26 Praise God. पूण बाप म्हजे नांवीन धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवेन तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत धाडटलो हा शिकयतलो तें बरें हा आमी बुधवाराच्या बुद्धाक आमी शिकता आमकां पवित्र आत्मो शिकयता तें बरें हा पूण एक पाटी आमी शिकल्या जाल्यार तें उतर आमच्या मनान हाडपाक गरजेचें न्ही आतां समजा तुमी सगळे म्हज्या भयणीनो तुमी ज्यो बायलो आहात घरा तुमच्या घरकारां पासत भुरग्यां पासत रांदतात आतां समजा तुवें बरें जेवण केलें आनी तूं विसरली की जेवण केलाय म्हणून कितें जातलें परतून रांदचें पडटलें Praise God. पूण तें रांदलां जाल्यार बरे भशेन फ्रिजीन घातलां मायक्रोवेवान घातलां बरें तयार दवरलां तुका आनी परतून रांदपाची गरज ना वच तिचोर गरम कर आनी सगळ्यांक खावपाक मेळटलें तेच भाशेन तें उतर जें म्हाका पवित्र आत्म्यान शिकयलां तें तयार आहा म्हज्या काळजान आनी जेन्ना परिस्थिती वायट जाता तेन्ना पवित्र आत्मो तें म्हज्या मनान हाडपाक ताचें काम तें तो हाडिना जाल्यार जातलें म्हजें फेस्त हांगा आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें म्हज्या बायलेनो पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा तें आमच्या मनान हाडपाक पळय कितें म्हणटा पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो तें ताचें पयलें काम शिकोवपाचें तुमकां दिसता हांव शिकयतां तुमकां ना हांव शिकयना हांव फकत जे कॉप म्हणटात ते तातूंत च्या घालतात उदक घालतात कोल्ड ड्रिंक घालतात त्या भाशेन हांव कितें रितें कॉप पवित्र आत्मो आमकां शिकयता पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आमी हें उतर आयकता आतां आमी कितें आयकलां तें ताजे वरवीं आमी शिकचे ना आतां आमकां परतून हें उतर आयकोपाक गरजेचें हांव विचारतां तुमकां म्हज्या भयणीनो भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारूंक सोदतां बुधवाराच्या बुधवारा जेन्ना आमी हें उतर आयकता हें उतर आमी परतून युट्यूबाचेर परतून आयकता काय कितलीं जाणां परतून आयकतात कितलीं जाणां ताका लायक करतात कितलीं जाणां ही शिकून दुसऱ्यांक धाडटात येस ब्रदर ना तर आमी निकोडिमस मिनिस्ट्रीच्या लोक भाशेन जातले निकोडिमस जाणय निकोडेमस फारिझेव आसलो ताका नाका आसलें की जेजू बरोबर तो आसता म्हणून बाकीचे फारिझेव म्हणा तूं जेजू कडेन गेलाय रे नाका नाका वचूं नाका त्या ब्रादरा कडेन गेलाय त्या मारिया कडेन गेलाय ती आमचे भाशेन करना ती बायबल करतात म्हाका दिसता ती कितें दुसरे दुसरे धर्माक Believers. जाल्यार ती आमच्या कातोलीक भाशेन शिकयना तो लोक म्हणटलो Praise God. आमकां नाका आमचो आवाज आयकलो कोणें आमचो आवाज आरे तूं त्या क्लासीक वताय म्हणून देखून आमी खूब जाणां निकोडेमस मिनिस्ट्रीची जाता जाणा निकोडेमस मिनिस्ट्री म्हणटात तो कोण निकोडेमस मिनिस्ट्री जावन आसा जो लोक उलोवंक सोदिना आपूण ओगी रावता आयकता बरें लागता ताका कितें शिकता तें पूण ताका कितें म्हणपाक ताचो आवाज कितें आयकोपाक ताका कितें गोवायकी दिवपाक तांकां जायना कित्याक कोण म्हणटा अरे तूं त्या ब्रादराक आयकताय ना रे तो आमच्या तो कितें शिकयता तो दुसरें शिकयता तूं ताका वेताय अरे पादवीक तुज्या पादवीकाराक कोर जाल्यार तुका भायर काडटलो पॅरिश कावंसिलांतलो Oi, brother. Praise God. खूब लोक निकोडेमस मिनिस्टरचो लोक हांगा आसता आमकां कोणाची भिरांत आमकां फकत देवाची भिरांत आमकां कोणा मनशाची भिरांत ना कोणाचीच भिरांत ना आमकां कोणाचीच भिरांत ना आमकां कोणाचीच भिरांत आसूंक जाय मनशाची भिरांत केन्नाच आसूंक नाका जेन्ना म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोठा पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हाका कोणाचीच भिरांत ना म्हज्यान कोणा फुडें बसूंक जाता कित्याक हांव सदांच ताका पळयतां Thank you, Jesus. Oi, brother. सारकें. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो नासलो जाल्यार आमच्यान कशे भाशेन हें उतर पाडूंक जातालें आनी आमच्यान करूंक जायना हें उतर आमच्यान उतर पाडूंक जावचें ना कित्याक उतर कोण शिकयता
प्रिचर शिकयना, पाद्री शिकयना, पाप साहेब शिकयना, पवित्र आत्मा शिकयता. म्हणटच तू खिंचोरूय गेलोय आनी शर्माव आयकलोय आनी प्रिचराचो आयकलोय, तो तुवें आयकलोय प्रिचराचो शर्माव. आतां तुवें तें पवित्र पुस्तक उक्तें करपाक गरजेचें, तेंचे आयकलाय ते युट्यूबाचेर पोत्तून आयकोपाचें गरजेचें, त्याच्या उपरांत नोटबुक घेवन तुवें शिकपाक गरजेचें. कित्याक ह्या वेळार जे त्या ब्रादरान सांगलां ते पवित्र आत्म्यान ताका सांगलां, पूण ज्या ब्रादरान तुमकां सांगलां ते तुमकां आतां पवित्र आत्म्यान सांगपाक गरजेचें. आयकतात तूं हांव कितें सांगता तें? होय ब्रदर, प्रेज हांवें गॉड. हांगा कितेंय म्हणलें आनी तुमी ब्रादरान सांगलें म्हणून. ब्रादरान सांगलें तें कोणाकूच सांगिना त्या ब्रादरान सांगलां म्हणून. केन्नाच म्हणनाका, केन्नाच कोणाक सांगिना अरे तो ब्रादर म्हणून शिकयता, ती सिस्टर शिकयता. आमी फकत त्या रितें कॉप. जेजून म्हाका शिकयला, पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयला, प्रेज अशें आमी गॉड. म्हणपाक Praise गरजेचें. God. Hallelujah. Thank you, Jesus. हांगा कोण प्रिचर ना. तूं 1 वर्साचो जावं, 10 वर्सांचो जावं, 50 वर्सांचो प्रिचर जावं, पूण तुका पवित्र आत्म्यान शिकोवंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. तूं बिश्टा बा करतलोय. हर कंजीस. Praise होय God. ब्रदर. Yes, correct. बघा तुझ्या बाबडीनो इल्लें जावं पूण हांवें तो पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोपाक ताणें म्हाका शिकयला म्हणून ताजो आवाज आयकोपाक गरजेचो. ताणें म्हज्या बाबडीनो तुमकां सांगता, आयज हांव शिकोवंक सोदतां पूण एक टॉपीक आहा म्हाका जॉन बातिस्ता विशीं म्हाका टॉपीक आहा शिकोवपाक. पूण शिकोवपाचे पयलीं हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां. तुमी जाणो कोणूय समजा जेजू शिकोवंक गेलो, ओ जॉन बाती शिकोवंक गेलो, ओ से पेद्रू शिकोवंक गेलो, आंद्रे शिकोवंक गेलो, जॉन बातिस्ट, सान फ्रांसीस शावियर, सांत आगुस्तीन, सगळे सांत, ह्या लोकांनी ही शिकून कॉमेस करचे पयलीं, देवाचें काम करचे पयलीं ह्या सगळ्यांनी देवाचो आवाज आयकलो. Yes. जेजून आपल्या बापाचो आवाज आयकलो. Praise वो God. जावन आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताजेर आसा म्हजें दादोसपण, हें ताज्या बातिस्माच्या दिसा ताणें आयकलें. पेद्रून जेजूचो आवाज आयकलो, पेद्रून पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलो. Yes, सगळे sir. लोक जे देवाच्या राज्यान काम करतात, खरेपणी तांकां विचून काडल्यात जाल्यार ताणें तें उतर पवित्र आत्म्या कडसून पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोपाक गरजेचो. आचे आयकलें, ताजे आयकलें आनी मागीर परगट केलें, ते कसलेच फायदो ना. आमी तो पवित्र आत्म्याचो आवाज ताणें म्हाका शिकयला म्हणून आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक शिकोवंक जाता. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, प्रॅक्टिकल सांगूंक सोदतां. कित्याक आमकां सगल्यांक देवान पवित्र आत्मो दिला. देवान आपलें उतर बंद करून दवरूंक ना. बंद करून दवरलां भायल्या लोकांक, पूण आमकां तें बंद करून दवरूंक ना. आमकां तें उक्तापण केलां. आमकां तें शिकयलां पवित्र आत्म्या उद्देशीं. पूण म्हाका ती खोशी आसूंक जाय शिकपाक. I need to learn. I have to have a desire to learn. म्हाका खोशी ना जाल्यार कशे भाशेन हांव परगट करतलो? काणयो सांगतलो काय? तुजें काणी सांगूंक जायना. हांवें कितें शिकलां तें पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलां तेंच हांव तुमकां सांगतां. आनी हें आमी जेन्ना परगट करता, कोणाक शिकवण दिता, हांवें म्हजी शिकवण पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून तें म्हाका सजमणी पवित्र आत्म्या कडसून मेळून तेन्नाच म्हाका शिकोवपाक गरजेचें. हांव तयार आसूंक जाय. कोणें म्हाका प्रश्न विचारलो, कोणें म्हाका कितें विचारलें, हांवें तांकां जापाक दिवपाक तयार आसपाक गरजेचें. नातर बा केलें वरभर, तुमी गेलीं, तुमी कशी, हांवूय कशी, पत्तून येयलो, पत्तून सांगलें बा. सांगचें ना थंय. आयकतात हांव कितें सांगता तें म्हणजे होय ब्रदर. शिकोवण करचे पयलीं कसली शिकोवण आमी पवित्र आत्म्या कडसून शिकोवंक, वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द होली स्पिरीट. आमकां पवित्र आत्म्यान शिकोवप. जाणा म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता, खरेंच तुमकां सांगता. हांव आमच्या बाय मारयाक हांव सांगतलो, म्हाका जाय एक क्लासीन की हांवें शिकयलेलो नाका म्हाका जाय तुमी शिकयलेली. हांव एक दीस येतलो क्लासीन आनी हांव बसतलो आनी हांव तुमी शिकयता तें आयकतलो. पूण म्हाका तें ही जें म्हजें सोपण आहा तें, ही म्हजी आस जी आसा की तुमी शिकयलेली
ही केन्ना हे सोपण केन्ना कंप्लीट जातलें जेन्ना तुम्ही खरेपणी बसतल्यात पवित्र आत्म्या बरोबर ते पवित्र पुस्तक उगतेल्यात आणि तुम्ही शिकतल्यात नाहीतर हाचे काडटले ताचे काडटले सगळे बरयतले आणि करून उलयतले ते काय जावचें ना म्हाका शिकपाक गरजेचें म्हाका वेळ काडून शिकपाक गरजेचें देवान आमकां सगल्यांक पवित्र आत्मो दिला Praise God. God has given the Holy Spirit without measure to everybody. But am I using it? हांव उजार कोत्ता काय हांव आतां हें उतर बुधवार दीस आयकलें मागीर फुडल्या बुधवारा जालें आनी दुसरी शिकवण जाली ह्या बुधवारा दीस कितें शिकलां तें हांव कॉमेंट्स केलां काय हें मागणें आतां 1-2 वरां सुमाराक दोन पाटी उपास करता हांव विचारता तुमकां आमी आतां 1 म्हयनो मागण्या विशीं उपासा विशीं सगळें शिकल्या कितलीं जाणां सुमार एटलिस्ट 2 वरां मागणें करतात दिसाक कितलीं जाणां एका दिसान एटलिस्ट 2 hours ऑफ प्रेयर कोण करता कोण हा हांगा Praise God. कोण हा म्हज्या भाव भयणीनो हांव तुमकां 3-4 वरां सांगिना तें आमकां आमचें काम पण तुमकां हांव 2 तरी वरां विचारता हांव तुमकां तुमी करतात ना Yes, brother. उपास कितले पाटी सुमारान कितले पाटी उपास करतात एनीबॉडी Tell One na, brother. side. हा हांव करिना आतां ब्रदर म्हजे लागीं जायना इन्स्टेड ऑफ दॅट हांव देवाशीन वर्डान म्हाजो टायम म्हाका जायना इतकें करपाक मागीर भूक लागता कालच्या बुधवारा दीस हांवें सांगलेलें तुमकां म्हज्या भयणीनो की आतां कोरेजमाचो वेळ जेन्ना येता कोरेजमाच्या वेळार शिशेचो बुधवार आनी निमाण्या शुक्रार दीस आमी उपास करता कोरेजमाच्या वेळार हांवें तुमकां सांगलें की आतां सुमानाच्या सुमानार आमचो सुमान जातलो कोरेजमाचो वेळ each week will be holy week twice a week good friday and wednesday we will fast तुज्यान मंडे करूंक जाता फ्रायडे करूंक जाता सॅटर्डे करूंक जाता वेनसडे तुज्यान 2 दीस करूंक जाता पूण आमी कॉमेस करिना जाल्यार एक पाटी तरी कॉमेस करिना जाल्यार दोन पाटी खी पावतले आमी हें आमी शिकल्या कित्याक आमकां गरजेचें हें निमाण्या काळार कित्याक आतां आमी खरेपणी हें झूज कॉमेस करूंक जाय कित्याक भाव भयण हांव तुमकां हांव म्हज्या दुसऱ्या इंग्लीश क्लासीर हांव बूक ऑफ रेवलेशन शिकयतां I'm teaching on the book of Revelations in my regular Bible class. And थिंचोर तुम्ही हांव नको कितलो लोक हांगासर जो आमचे भाशेन आयकोंक येता ते म्हजे इंग्लीश क्लासीन आयकता हांव नको कितलीं जाणां तुमी आयकतात कोण हा हांगा आयकता तो एनीबडी हियर लिसनिंग टू माय टीचिंग्स ऑन द बुक ऑफ रेवलेशन्स I've listened to the other ones, brother. I haven't म्हाका started दिसता with तुम्ही Revelation. बुधवार दीस एक पाटी म्हाका आयकतात तुम्ही म्हणटात काबार 9 जाता म्हणटा पुरे रे बाबा आनी हाका आनी कितें आनी आयकपाक एक पाटी आयकलो पुरो ताका आनी Praise Jesus. नाका आयकता सुमाराक 3 पाटी सोमारा दीस मंगळारा दीस आनी शुक्रार दीस हांव शिकयतां आनी जोडे म्हज्या भाव भयणीनो हांव निमाणो चॅप्टर बायबलाचो रेवलेशन हांवें कॉमेस केला सुमार आतां 2 म्हयने जाले सुमार 12 टॉक जाले चॅप्टर 12 आनी तुमी थंयसर कितें रेवलेशन देव आमकां सांगता कशे भाशेन आमी तयारी करूंक जाय सैतान ऑलरेडी संवसाराचेर आहा all the stars of heaven have been cast to the earth the red dragon has been thrown to the earth it's time for the birth of the man child कितें शिकोवन थंयसर हांव तुमकां सांगता जे रेवलेशन पवित्र आत्मा दिता आनी तें हांव शिकयतां देखून हांव थंयसरलें मातशें हांगा दिता तुमकां शिकोवपाक देखून हांवें तुमकां सांगलें सुमार मागणें करात उपास करात आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करून तुमी शिकात ही तयारी करपाक आमी ज्या भाशेन जेजून सांगलां जागृत रावात मागण्यांनी रावात डू बी कंटिन्युअसली प्रे कंटिन्युअली प्रे अनसिजिंगली हे सगळी शिकवण दिल्या पूण आमी जे आयकलां ते आमी खरेपणी करिना जाल्यार बिश्टें आयकलें बुधवार दीस पूण तें बिश्टें आयकलें तुमकां दिसता तुमी तुमकांच फटयतात तुमी खरेपणी तें रेवलेशन जें हांव शिकयता तें तुमकां सहजपणी मेळत जाल्यार हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो तुमी रडटल्यात तुमी म्हणटल्यात
हांवें जें हांवें करूंक जाय आसलें तें इतली म्हयने इतलीं वर्सां करूंक ना. एटलिस्ट सायबा म्हाका तुजी काकूट दाखय, सायबा तुजी काकूट दाखय म्हाका, कित्याक वेळ एकदम कमी आहा. वेळ एकदम कमी आहा. टायम इज शॉर्ट फॉर द लॉर्ड्स रिटर्न. आयकतात म्हज्या भावांनो, हांव तुमकां भिरांत घालिना, हांव तुमकां फकत तयार जावपाक म्हणटा. हांव तुमकां ही मोगान सांगता, कित्याक इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू बी प्रिपेर्ड. जेजू म्हणटा जागृत रावात, मागण्यांनी रावात, उपास करात, उतर शिकात, म्हजी राजवडकी जितली तुमच्यान परगट करूंक जाता ती करात, कित्याक एकदम कमी वेळ हा. सैतान निसंतन करपाचें ह्या संवसारान. द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. द न्यूक्लियर अटॅक इज गोइंग टू स्टार्ट. हांव तुमकां सांगता, जे तुमकां सांगता एवढा चड वस्तू सांगूंक जायना. तुमी त्या क्लासीन इंग्लीश क्लासीन येवपाक गरजेचें. हांव हांगा तुमकां भिरांत दिवपाक सोदिना, पूण हांव जें शिकयता ह्या क्लासीन मागण्या विशीं तुमकां शिकयलां, उपास करच्या विशीं, सुमनाच्या सुमना आमी 2-3 वरां मागणी करपाक. आमी आख्या 24 वरांनी कितें करता? आमकां जाय 8-10 वरां न्हिदपाक, मागीर रांदपाक, कामाक वचपाक, भुरग्यांचें पळोवपाक, टिफन करपाक, सकाळींचें, दनपारचें, रातचें जेवण करपाक, हें सदांच चलता. पूण भाव भयणीनो, आमच्या आत्म्याचें जेवण आमकां मेळपाक एकदम गरजेचें ह्या निमाण्या काळार. Praise God. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? हांव बिश्टें, हांव वण्टी कडेन उलयता. एम आय टॉकिंग टू द वॉल्स? आर यू हियरिंग मी? We are hearing you, brother. काळ एकदम वायट काळ. दीज आर पेरिलियस टायम. बरें, हांव फुडें वचच्या आदीं म्हाका दिसता, आयज म्हाका दिसता ही शिकवण हांव जी दिवंक सोदता, इंट्रोडक्शन दिता, पूण हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता, तुमकां दाखोवपाक परिस्थिती कितली आहा ती. 2 तिमोथी चॅप्टर 3. दुसरी चीट पावलुची तिमोथीक, विसवोर 3. वाचूया. 5 वडी वाचूया. मातशें ल्हान वाचात, तुमकां कळटलें हांव कितें सांगता तें. कमेंट्स करुया. पयली वडथान 5-6 वडी आमी वाचूया. एकदम स्लो वाचात. हे मात तुमी जाणो जावचें, निमाण्या दिसांनी एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा. मनशां जातेलीं आपलें ध्यान मन आपणाचेरूच दवरतात तसलीं. गिरेस्तकायेचे आशेचीं, गोरवी, मोस्ती, मोदोंद, गाळी मारपी, आवय बापायचें आयकोनात तसलीं, अनउपकारी, भोगती नासलेलीं, तीं मोयपास नासलेलीं, दारूण काळजाचीं, बोगलांटी कामसारी, निश्ठूर, सगल्या बरेपणाचेर विरुद्ध जातेलीं, तीं घातकी, बेजबाबदार, बोडायेन फुगलोलीं, देवा परस चड कुडीच्या सुखांचो मोग करपी जातेलीं. तीं देवभोक्तीच्या मनशाचें सवंग घेतेलीं, पूण तांच्या जिवितांत खरें देवभोक्तीचें बळ दिश्टी पडचें ना. असल्या मनशां तावन पयस राव. म्हणटच ही 5वी वड कितें म्हणटा? ती देवभोक्तीच्या मनशा सोवें कितें म्हणटा? ती देवभोक्तीच्या मनशा सवंग घेतेलीं. म्हणजे कितें? म्हणजे आपूण देवाची सगळी जाण म्हण संग करून दाखयतली. पूण तांच्या जिवितांत खरें देवभोक्तीचें बोली दिश्टी पडची ना. हांव विचारता तुमकां, बुधवाराच्या बुधवारा आमी हें उतर आयकोंक येता, वय की ना? होय, brother. आतां ही 5वी वड तुमीच पळयात. ती देवभोक्तीचे मनशाचे सवंग घेतेलीं,
पूण तांच्या जिवितांत खरें देव भक्तीची बोळी दिश्टी पडची ना. देव भक्ती बोळी दिश्टी पडोंक आमच्यो गोवायकी आसूंक जाय. आमी साक्षी जावंक जाय. Witnesses. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो. बिश्टें आमी आयले देवाचें उतर आयकोपाक. आमी आमचें मातशें कितें आमी आयकलें. देवाच्या उतराची सजमणी मेळली. म्हाका कितें फायदो मेळ्ळो. बरें हा. पूण तुवें देवाचें राज फुडें सरपाक, तुवें देवाचें राज, देवाची खोशी करपाक हें तुवें खरेपणी केलां काय? कित्याक एक एकल्या काम घेवपाक बरें तुका शिकोवन दिवपाक चान्स मेळ्ळो ना. समजा तुका बाय मारयान विचून काडूंक ना शिकोवन दिवपाक. बरें हा. पूण तुज्यान जें तुज्यान करूंक जाता कोण नको. पूण तूं तें कोत्ताय काम. तूं वेताय, साक्षी जाताय, गोवायकी हाडटाय, कोणाक शिकयताय, कोणाक आदार कोत्ताय, ताका देवाच्या राज्याची सोजमणी दिताय, ताका उताची सोजमणी दिताय. कोण नको कितें कोत्ताय तो. पाद्री नको, प्रिचर नको, मारियन नको, विन्सेंट नको, जॉनी नको, टॉमी नको. देव जाणो तूं कितें कोत्ताय तें. Praise God. Thank you. Praise God. आमकां जाय कोण अरे बाबा को अरे वस रे मातसो दी रे मातसो कोणाक उतर दी रे उठ रे चल रे उठ रे न्हिदो नाका रे चल रे मातसो शेजारे कडेन वस मातशें ना म्हाका बरें दिसता त्या ब्रादराक करूनी मारियाक करूनी जॉनीक करूनी आमकां करूंक जायना. काळ असो आहा की करचो नाय जाल्यार खी पावतलो हितून शेकीन जेजू येतकूच. जेजू येतकूच खी येतलो हितून. कितें आसतलें तुजे कडेन दिवपाक ताका. कितें सांगतलो ताका. टायम कसलो तुवें पिड्यार केलो ह्या संवसारान. वॉट फ्रूट वील यू गिव इट टू हिम. बाबडीनो बरें हांव तुमकां आनी एक स्क्रिप्चर सांगता. ह्या विशय हांवें तुमकां सांगलां. जुवाचो 15वो विस्वोर वड 5 वाचुया. जॉन चॅप्टर 15 वर्स नंबर 5. हांव दाखवेल तुमी फांटे. जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी जांचे सोवें हांव रिगून रावतां तीं सुबाम फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. हांव विचारता तुमकां जेजू आमचे कडेन आहा. होय. फकत तुजे कडेन आहा बाय जॉनीना. ओय ब्रदर आमकडे आहा. म्हणटोच जेजू कितें म्हणटा. Praise Jesus. जेजू कितें म्हणटा. हांव जी दाखवेल कोण पळय कितें म्हणटा तो. जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी जांच्या सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात. Amen. Amen. म्हणटा सुबाम फळां दिना जाल्यार हाचो अर्थ कितें. जेजू ना. जेजू म्हजे सोवें ना. Amen. तुमकांच फटय नाकात. तुमच्यान बुधवाराच्या बुधवारा हें उतर आयकोंक जाता. तुमच्यान इगोर्जेक सदांकाल वचूंक जाता. तुमच्यान तेर सदांकाल करूंक जाता. पूण सुबाम फळां तुमी दिनात जाल्यार कसलोच फायदो जावचो ना. Praise God. Praise God. जेजू म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे. जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावतात आनी जाच्या सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात. भाव भयणीनो आमी पळय आमी आमच्या जिवितान अशे भाशेन आमी जियोंक जाय की आमी जेजूक सांगूंक जाय. तुमकां सांगलें ऑलरेडी. सावलून जेजूक विचारलें त्या रस्त्यार दामास्काक ताका उडयल्लो तेन्ना सायबा कोण तूं. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. त्या वेळार तो कुड्डो हाल्लो वय की ना. होय. जेन्ना तो खाला पडलो जेजू ताका जेन्ना जेजू ताका मेळ्ळो तो कुड्डो जालो आनी सोकला पडलो. आनी तेन्ना ताणें आवाज आयकलो जेजूचो. ताणें म्हणलें जेजू सायबा तूं कोण. ताणें म्हणलें हांव जेजू. तूं म्हाका धुमाडो हाडटाय. त्या वेळार सावलून जेजूक म्हणूंक जातालें सायबा तुवें म्हाका कुड्डो केलाय म्हाका पयलें मातशे थोडे दी. ताणें कांय विचारूंक ना. कित्याक ताणें जेजूचो आवाज आयकलो. ताणें कितें म्हणलें सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय. कुड्डो मनीस जेन्ना जेजूक मेळटा
तो आपणाचे कांय विचारना. तो म्हणटा म्हाका दोळे दी. ना 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 ना, तो म्हणटा जेजूक हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हज्या सवे हा, ताजें उतर म्हजें सगळें रिगून हा आनी हांव ताजें सगळें रिगून हा, हांव तेन्ना सुभां फळां दितां. नातर हांव बिश्टो टायम पास करतां. जेन्ना हांव सकाळीं उठ्ठा, हांवें जेजूक एक मागणें करूंक जाय. तुमकां ऑलरेडी सांगलां. जेन्ना हांव ह्या म्हयन्यान हांव शिकयतालो मागण्या विशीं, हांवें तुमकां सदांच सांगलेलें की आमचें मागणें कितें? दी 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 दी. हें दी तें दी तें दी तें दी. भुरग्यांक बरें कर, नातवांक बरें कर, हें कर. हेंच आमचें मागणें मागपाचें. पूण आमी केन्ना ताका विचारता, सायबा, ज्या भाशेन सावलून तुका विचारलें त्या रस्त्यार, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आमी केन्नाय हांवें शिकयलां? जें हांव तुका आतां सांगता, हें शिकयलां हांवें तुमकां? हांव विचारता तुमकां, हांवें शिकयलां की ना? Yes. वय ब्रदर. वय ब्रदर. हांवें तुका कितें केल्लें जाय? केन्ना थान आमी हें मागणें कमेस करतले आमी? पळय, जेन्ना बुधवार दीस हें मागणें हांव आयकता, आतां पळय टॅक्नॉलॉजी अशी वाडल्या की हें जें हांव उलयतां हें आतां युट्यूबाचेर रेकॉर्ड जाता. म्हाका खरेपणी एक पाटी आयकलें, कित्याक आमी सगळीं एकदम बिजी मनशां. आतां आमी आयकता, आतां आमचो गोरकार आसतलो, आमचीं भुरगीं आसतलीं, आमकां जेवणाचो वेळ, आतां सुमार 8:30 जालीं, जेवणाचो वेळ. हो जेवणाचो वेळ. फाल्यां आमकां उठूंक जाय, कामाक वचोंक जाय, आमचें कितें जें काम आहा तें आमकां करूंक जाय. भुरगीं म्हणटा कितें कोण रे तो भोव माता, ताका ओगी राव म्हण सांग, चल आमकां जेवंक जाय. म्हणटच आमी आयकताय जाल्यार Praise God. सगळें आमकां आयकोंक मेळचें ना. म्हणटच आमी पोत्तून ह्या युट्यूबाचेर, कित्याक आमची बाय फ्लावी, आमची बाय मारिया, फातिमा, हीं सगळीं जीं काम करतात तीं हें रेकॉर्डिंग करतात. ताचे उपरांत काबार जाल्या उपरांत ते ताचेर तो थंबनेल घालतात, बरयतात, भाव विन्सेंटान अशें अशें टॉपीक दितात आनी तें पवित्र पुस्तक आमच्या वॉट्सॅपाचेर त्या ग्रुपाचेर धाडटा. कितलीं जाणां हांवें तें उतर आयकता. कितलीं जाणां आमी तें पोत्तून तें उतर आयकोन कितें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां. तें ब्रादरान सांगलां. चल पुराय. पवित्र आत्म्यान सांगलां जाल्यार हांवें तें उतर, हांवें तें पवित्र पुस्तक, आतां जें स्क्रिप्चर हांव तुमकां सांगता, हांवें तें उक्तो करूंक जाय. हांवें तुमकां कितें सांगता तें मातशें इल्लेंच आसत, पूण तुमी जेन्ना शिकतात पवित्र तुमकां कितलें आनीक सांगूंक शकता. जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना होच पवित्र आत्मा जें तुमकां शिकयलां हें वस्तू तुमच्या मनान हाडटलो. मात्र कशे भाशेन तुमच्या मनान हाडटलो? तुमी फकत बुधवार दीस आयकलां, तेजे उपरांत फुडल्या बुधवारेच आनी दुसरी टॉपीक. हें जें आयकलां गेलें रे वाऱ्यान. आतां आमी आयल्या म्हणून आमी बेसावना, आमकां खूब हांगा तकली जड जाली आमची. कांय फायदो जावचो ना. इट वील नॉट हेल्प. आयकतात म्हज्या भयणीनो, तुमकां तुमचे कडेन बडी आसली जाल्यार तुमी म्हाका मारतले जाल्यार तुमी कित्याक आमकां मातशें भुरग्यां भशेन सांगताय. पूण हांव तुमकां सांगता, कित्याक आमी ह्या निमाण्या God. काळार सुभां फळां दिवपाक गरजेचीं. कमी वेळ आहा आमकां सुभां फळां दिवपाक. तुमकां दिसता आंबे आमकां वर्साच्या वर्सा आख्खो दीस, आतां आंबाचो वेळ आतां काबार जायत येयला. मार्चान कमेस जाता, मागीर जुनान आतां आमकां रत्नागिरीचे आनी कारवारचे आंबे आतां आजून पासून येतात. पूण ओतूप जाता म्हणसर, नोव्हेंबर जाता म्हणसर तुका आंबे मेळचे ना. सारकें? काळ आसता आंब्याचो. अंकुराद मेळपाक, मालदेस मेळपाक हे आंबे आमकां त्या म्हयन्यांनी मेळटा. पूण आमी सुभां फळां दिवंक जाय जाल्यार आमकां आख्खो वर्सभर आमच्यान दिवंक जाता, पूण आमी दिता काय? हांव विचारता तुमकां, आमी दिता काय? आनी सुभां फळां म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा, जीं म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जशा सवे हांव रिगून रावता तीं सुभां फळां दितात. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. बरें, आमी फुडें वाचयात. तुमकां कित्याक सुभां फळां आमी दिवपाक जाय. 16वी वड वाचया. जिवाचो 15-20 वड, 16वी वड. पळोवया कित्याक आमकां ही गरज. 16वी वड वाचया.
तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात, की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. आमकां सगळें जे बापा कडेन आमी मागता आमकां दिवपाक आमकां जाय की ना? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बापा कडेन जेजूच्या नांवान कितें मागता आमकां तें मेळलेलें जाय की ना? जाय. म्हणटच आमकां जेन्ना आमी बापा कडेन जेजूच्या नांवान कितें मागणें कोत्ता आमकां तें मेळलेलें जाय जाल्यार जेजू म्हणटा हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी नेमल्यात, हांवें तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो दिला, हांवें तुमकां म्हजें एनॉयंटींग दिलां, अभिषेक केला, आनी हांवें तुमकां नेमल्यात. कित्याक? तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. म्हणटच आमी तोखतात तसलीं फळां दिना जाल्यार पवित्र आत्मो मेळोन पासून हाचो वर कितें? हाचो वर कितें? आमी फकत बसोन आसा, आमी खूब कामां कोत्ता पूण आमी तोखतात तसलीं फळां दिना. आमी आमचेंच पळयता, म्हजें पोट, म्हजी फामील, म्हजें घर, म्हजें बाट, म्हजी गाडी, आमी तितलेंच पळयता. पूण म्हाका देवान विचून काडला कित्याक? तोखतात तसलीं फळां दिवपाक. तोखतात तसलीं फळां म्हणजे कितें? कशे भाशेन म्हज्यान तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाता? ताका मानतात तसलीं आमी जिवंक. कशे भाशेन म्हज्यान मानतात तसले भाशेन जिवंक जाता? कशे भाशेन म्हज्यान तोखतात तसलीं फळां म्हणजे कितें? ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक. बरें, ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या उपरांत कितें जातलें? ताचे भाशेन आमी जिवंक पावतले. म्हणटोच जेन्ना जेजू म्हणटा तोखतात तसलीं फळां, ही फळां जावन आसात दोन भाशेचीं. दीज आर टू टायप्स ऑफ फ्रूट. एक आमकां पयलीं पर्सनल, म्हणजे आमी एक बागयोन जिवीत जिवंक, आमचो संबंद ताच्याशी घट जावंक, आमी मागण्यांनी रावपाक, आमी ताचें उतर शिकपाक, आमी उपास करून, आमी खरेपणी आमची कुडीक तोडून, आमी आमचो आत्मो वाडोवंक ताच्या उतरान मागण्यांनी, आनी आमी ताचे उतरा प्रमाणे जिवंक, ही पयली आमची जबाबदारी. दुसरी जबाबदारी मागीर. पयली जबाबदारी पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, तुमी खूब फाटी फ्लायटीर गेल्या की ना? कोण हांगा फ्लायटीर गेला? कोण फ्लायटीर गेला केन्ना? गेलात की ना? होय येस. ब्रदर. जेन्ना फ्लायट कॉमेस जावपाच्या एअर होस्टेस पायलट अनाउन्स करता, म्हणटा केन्ना कॅबिन प्रेशर कमी जायत जाल्यार ऑक्सिजन मास्क सोंपला पडटलो, तुमी तो ऑक्सिजन घालूंक जाय, तुमी बांदूंक जाय, नाकाक घालूंक जाय, आनी तेन्नाच जेन्ना तुमी त्रासांतली भायर गेल्या उपरांत तेन्ना तुमच्यान दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता, वय की ना? येस. You can help others only after you have put the oxygen mask yourself. येस. सारकें? Praise God. तेच भाशेन म्हाका तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाय जाल्यार हांवें एक बागयोन जिवीत, एक पवित्र जिवीत म्हणजे कितें? ताज्या खोशये प्रमाणे जिवंक गरजेचें. म्हणटच तें जाता म्हज्यान मागणे करून, उपास करून, ताचें उतर शिकोवन, खरेपणी त्या सेक्रेट जाग्यार रावन, 2-3 वरां मागणे करून उपासान, ही कुडीक त्रासांक घालून आनी म्हज्या आत्म्यांक वाडोवंक, हे बागयोन जिवीत जिवपाक ही म्हजी पयली गरज. This is my first step to live a holy life. जेन्ना हांव आतां खरेपणी बागयोन जिवीत जियेता आनी हांव उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा, आतां म्हज्यान तोंड उक्तें करिनासतना म्हज्यान जेजू साक्षी दिवंक जाता. I become a witness to Christ by my life. आनी समजा कोण तुका आपयता, तुवें तयारी केल्या, तुका आतां देवान ही सोजमणी दिल्या म्हणून देव तुका विचून काडटलो ही उतर शिकोवपाक, दुसऱ्यांक शिकोवपाक,
म्हणजे जेन्ना तू आता दुसऱ्यांक शिकयताय आता बाबडीनो तो लोक जो ते उतर आयकता ती आता देवाच्या राजान येतात ती आता एक बागेवन जिवीत जिवंक कमेस करतात ती आता आता आमी तोखतात तसली फळां दिवपाक पावता Amen. Amen. म्हणून आमी आमकांच विचारुया आमी कोणा कडेन भेटाव कोणाक आमी उतर शिकयता आमची गोवायकी दिता आमी आता बुधवाराचे क्लासीक आमी वाट पळोवन हांव कोण आता गोवायकी दितलो आमी वेताव उतर शिकयता आमी आता कोणाचे जिवीत बदलना ताजे आमी त्रासांतले आमी ताका पयस केल्या आमी जी जियेता आमी आता दुसऱ्यांक दाखयता कितलीं जाणां ही गोवायकी घेवन येतले फुडल्या बुधवार दीस तीच खबर आमी आयकतले जेन्ना गोवायकी येतली आमची बाय मारिया म्हणटली कोणाक टेस्टिमनी हाय काय ओगी असतली Praise God. आमची आख्खी क्लास टेस्टिमनी आसूंक जाय आतां निमाण्या काळात आतां उतर शिकोवपाचें बंद करुया आतां फकत टेस्टिमनी दिवया बाबडीनो दीस कमी जाता आमी नश्ट करूंक जाय मागीर आतां कोडी करूंक जाय शीत करूंक जाय नुस्तें भाजूंक जाय मांस करूंक जाय चिकन करूंक जाय मागीर रातचें कितें आहा मागीर फुडल्या सकाळ दिसा टिफिन कितें आहा आतां कितें बाजारान हेच खबरी घेवन आमी संवसाराच्या वस्तूंनी बुडल्या बाबडीनो वेळ पावला आतां आमी आमच्या खोशेची वाट सोडून आमी ताजी खोशी करूंक कित्याक जेन्ना आमी ताजी खोशी करतले बाबडीनो तेन्नाच की खरेपणी आमी तोखतात तसली फळां दिवपाच्या कित्याक ताणें आमकां वेंचून काडल्यात Praise Jesus. जेजून आमकां वेंचून काडल्यात ही सजमणी आमकां मेळत जाय की आमकां देवान सर्गीच्या सरवंडरान सर्गीच्या बापान आमकां वेंचून काडल्या जाल्यार ताणें आमकां वेंचून काडल्यात तोखतात तसली फळां जेजू येवचो ना देवाचें उतर परगट करपाक ताणें तुका आनी म्हाका वेंचून काडल्यात आनी ह्या निमाण्या काळात आमी हें उतर परगट करूंक कोण आमकां कितें म्हणटा कोण आमचेर थूक मारता कोण आमकां गायो मारता कोण आमकां नाकारता आमकां कांय पडोंक ना कित्याक आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरता खूब लोक तुका नाकारतलो खूब लोक तुका म्हणटा अरे कितें सांगताय रे हांव इगोर्जे करता तूं म्हाका सांगिनाका बरें आहा तुजे पासत मागणी करता आमी कसली दूख घेवपाची न्हय कसलोच इन्सल्ट घेवपाचो न्हय कित्याक आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरूंक जाय कळे म्हणले तूं कोण रे म्हाका सांगपाक नाका नाका तुजें आयकोपाक जाला थंयसर तुजी बॅटरी डावन आतां हांव फुडें वचना दुसऱ्याक पासून सांगूंक वचना जेजून सांगना तूं एका जाग्यार वेशी जाल्या आनी ते तुका नाकारीत जाल्या तुज्या पांयाची धूळ पासून फाफडून घे आनी फुडें वच हाचो अर्थ कितें कोणें तुका नाकारलो जाल्यार ते नाकारपण घेनाका ती दूख घेनाका फुडें वच ती चोरी तुका नाकारलो जाल्यार आनीक फुडें वच करीत राव जेजू तुका तयार करता नातर पयले जाग्यार कडेन गेले आनी थंयसर उतर शिकयलें कळ्ळें तूं कोण कॅथलीक तूं बॉर्न अगेन तूं प्रोटेस्टंट तूं जालें आमचें एक पाटी 2-3 प्रश्न विचारले आमची बॅटरी डावन जाता Praise Jesus. Really, brother, praise Jesus. This is true. कित्याक आमचें ट्रेनिंग आमच्या सेक्रेट रुमान जावंक ना बिश्टें वयल्या वयर जालां जेन्ना तूं देवाचो आवाज आयकताय पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकताय तुका कोणूय कितें म्हणू म्हाका तुज्या उतराचें पडना सैतानाच्या कडच्यान आवाज येता तो म्हाका पडोंक ना हांवें तो आवाज आयकला हांव तो आवाज परगट करतलो Praise God. Thank you, Jesus. ते कन्विक्शन आसूंक जाय भितरल्यान आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो तुमी जेजू कारगां Jesus Jesu God. Karga. म्हणटच आमी कसलो बदलाव आमी पळयतले फुडल्या बुधवारा दीस आमी परतून ही शिकवण आयकतले Yes. आमी एटलिस्ट सुमानाचो एक पाटी उपास करपाक कॉमेस करतले Yes. बाय जॉर्जिना तूच येस म्हणटाय बाकीचो लोक म्हणटा अगिरा I'm doing better. Fasting. आमचे इगोर्ज आमकां सांगिना तूं कोण आमकां सांगपाक जेन्ना कॉरेजमाचो वेळ फुडें आतां कॉरेजमाचो वेळ आतां जर आमचे इस्टर जाले आतां इस्टर एक खाल्या तूं आनी उपास कितें करताय आमकां कांय आयकोपाक नाका तुजें एटलिस्ट आमी 2 वरां आमी मागणी करतले सकाळीं उठोन Praise God. Yes, Praise brother. Jesus.
Praise तुमकां Jesus. दिसता जेन्ना तुम्ही येस म्हणटात तुमकां हें सोंपें जातलें तुजी कूड म्हणटली मागणें करूंक जाय बाबा आमी 15 मिनटां करता 2 वरां उपास शेजाराचें बरें चिकन आसता बरो पोर मेळ्ळा करा रे उपास फुडल्या वर्सा पळोवया Praise God. आनी घरा तुवें रान लाय जाल्यार सगळीं खातात तुज्या घरान आनी तूं आतां पळयताय तुजें बोट घालून भितर हांव सांगता तुमकां म्हज्या बाबण ह्या निमाण्या काळार आमकां झूज करपाक गरजेचें आमचे कुडीर झूज देंवचाराचेर न्हय झूज मनशांचेर न्हय आमचेच कुडीर झूज करपाक वी हॅव टू किल आवर फ्लॅश आयकतात तुमी होय ब्रदर. टू प्रे इज नॉट इजी हांवें तुमकां सांगलां जेन्ना हांव शिकयतालो मागण्या विशीं कित्याक जेन्ना हांव मागणें करता हांव मागणें करिना सैतान येता ताळणी घालपाक ही कम्स विथ टेम्पटेशन अरे न्हीद रे देखून हांव सांगता खूब लोकांक तांकां न्हीद पडना ती फोन करतात ब्रादर मातशें मागणें कर म्हाका रातची न्हीद पडना हांवें म्हणलें बरें आहा न्हीद पडना मागणें करात दोन तिगांक जाणें सांगलें अरे बाबा जेन्ना तुका न्हीद पडना तूं मागणें कर पळय मागणें करूं मागणें कॉमेस केलें आतां तांकां बरी जेम पडटा Praise God. Praise God. आतां तांकां जेम बरी पडटा हांवें तांकां सांगूंक जालें तुमी आतां मागणें करिनाकात जागीच रावात पूण आतां मागणें केल्या उपरांत सैतान येता तांकां न्हीद बरी दिता तुका न्हीद पडना जाल्यार पिल्लां घेनाका न्हिदपाक सोरो घेनाका न्हिदपाक मागणें कॉमेस करात विचित्र भाशांनी मागणें करात स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स पवित्र पुस्तक उठें कर वाचात पोत्तून ही बुधवाराची शिकवण जी आतां 1 म्हयन्याची आहा पोत्तून आयकात तुका असली जेम पडटली सैतान नाका तुका तें उतर आयकोंक बरी जेम काडटलो तुका बरी जेम येतली तुका पिल्लां घेनाकात रातची बरी जेम काडात दिसाची देवाचें काम करात ह्या निमाण्या काळार आमेन Amen. 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 बरें आयज हांवें टॉपीक चिंतलो शिकोवपाक हांव फकत इंट्रोडक्शन दिता कित्याक आतां कितले टायम जालो आतां आनी 20 मिनटां आहा बरें आयज हांव तुमकां जॉन बातिस्ता विशीं तुमकां शिकयता आनी हांव कित्याक जॉन बातिस्ता विशीं शिकोवंक सोदतां कित्याक बाब भयणीनो जॉन बातिस्त येयल्लो देवाचें उतर परगट करपाक कोणाच्या आत्म्यान पवित्र आत्मा. John the Baptist came to preach with the spirit of कोण म्हाका सांगू शकता तुम्ही समजल्यात म्हजो प्रश्न समजल्यात म्हज्या भाव भयणीनो हांवें तुमकां विचारलें की जॉन बातिस्त ह्या संवसारांत जेन्ना ताका देवान धाडलो 6 म्हयन्या पयलीं जेजूचो जल्म जावचे पयलीं ताका देवान धाडलेलो जेजूची वाट तयार करपाक वय की ना होय. म्हणटच जॉन बातिस्त कोणाच्या आत्म्यान येयल्लो बापाच्या. बापाच्या. बरें हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता ओके पयली स्क्रिप्चर घालया लुकाचो पयलो 20 वड 80 लूक चॅप्टर 1 वर्स 80 आयज आमी जॉन बातिस्ता विशीं शिकवण करुया तेजे उपरांत आमी पळोवया ह्या निमाण्या काळार कशे भाशेन तो जॉन बातिस्त परतून येतलो तो येस बाय सिनियरान सारकें दिलें by the spirit of Elijah बरें वाचुया 80 Luke chapter 1 verse 80 last verse Okay.
आणि भुरगो वाडटा वाडटा बुदीन गोट जायत गेलो. इस्रायलाक सोबेमाजार दिश्टी पडसोर तो अरण्यांत रावतालो. जेजू कारगा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाचो 1:20 म्हणटा आणि भुरगो वाडटा वाडटा बुडीन गोट जायत गेलो. ही कोणाची खबर आमी करता? जेजूची न्ही? जेजूची. ही खबर जावन आसा जुआन बातिस्ताची. जेजूची न्ही, जुआन बातिस्ताची. आणि भुरगो वाडटा वाडटा बुडीन गोट जायत गेलो. इस्रायलेक सोबेमाजार दिश्टी पडसोर तो अरण्यांत, करेक्ट. अरण्यात ओके, अरण्यांत रावतलो. जॉन द पळय बॅप्टिस्ट. म्हज्या भाव भयणीनो, जुआन बातिस्ताक देवान आपल्या मायच्या कुसव्यांतान विचून काडलेलो ह्या संवसारान तयार करपाक इस्रायली परजेक जेजूची शिकोवण आयकोपाक. ही वॉज द फोररनर. फोररनर म्हणजे कितें? जुआन बातिस्त येवंक ना जाल्लो जाल्यार कितें जातलें आसलें? लोकांची तयारी, तांच्या काळजाची तयारी, तांच्या मनाची नडसणणी जायना जावची नासली. आणि ती आतां देवाचें उतर जेजू कडसून आयकूंक तयार जावची नासली. म्हणजे तुम्ही जाणो पावसाचे दीस जुनान येचे पयलीं हो पावस पयलो पावस पडटकूच शेतकामती कितें करता? जोत मारतात, वय की ना? वय ब्रदर. जोत घालतात न्ही. म्हणटच थंयसर थोडे उदक पडटा, जोत घालतात, त्याच्या उपरांत बियां घालतात. पावस पडल्या उपरांत ते आतां त्या बियां बरोबर ते बी आतां किल्लोता. सारकें? वय ब्रदर. म्हणटच जुआन बातिस्ताचें काम जायना आसलें, देवान ताका धाडलो ते जोत घालपाक. इस्रायली परजेची काळजां एके भाशेन खणपाक. कित्याक ती आतां जोड मनाची, ती धर्मान बुडलेली, ती मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे चलताली. आतां मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे कायदो सोडून आतां जेजू शिकयतलो आसलो कुरपा, देवाचो मोग, देवाची काकूट, ही सोजमणी तांकां मेळपाक जुआन बातिस्ताचें काम आसलें ती जमीन खणपाक, तांकां तयार करपाक. म्हणटच हो भुरगो जुआन बातिस्त ताका देवान धाडलेलो म्हणून मायच्या कुसव्यांतान तो दुसऱ्या भुरग्या भाशेन खेळोंक ना. तो दुसऱ्या भाशेन प्रायर वसोंक ना. तो नुस्तें मारपाक वसोंक ना. तो फुटबॉल खेळोंक ना. तो पिक्चर पळोवपाक वसोंक ना. ताका ल्हानपणठान देवान विचून काडलो आणि तो आतां ओराण्यांत जियेतलो. ही वॉज लिव्हिंग इन द डेझर्ट. आणि तो थंयसर कितें करतालो? थंयसर तो मागणें करतालो. थंयसर तो देवाचें उतर शिकतालो. थंयसर तो कशे भाशेन कितें खातालो? वायल्ड हानी, लोकस्ट एंड वायल्ड हानी. म्हणजे तो 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 पडनासलो की मायन आयज कितें केलां? नुस्तें भाजलां, शीत कडी केल्या, सामाराची कडी केल्या. कांय ना तसलें. आयकतात म्हणजे भाव भयणीनो? जुआन बातिस्तान केन्नाच आपल्या पांय मायचे. म्हाका दिसता जेन्ना तो ल्हान जालो, म्हाका दिसता 5-6 वर्सांचो जालो, 10 वर्सांचो जालो आसतना तो ओराण्यांत गेलो. थंयसर तो जियेतालो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? आणि भुरगो वाडटा वाडटा बुडीन गोट जायत गेलो. इस्रायली सोबेमाजार दिश्टी पडसोर तो ओराण्यांत रावतालो. John the Baptist was called to live in the desert. कित्याक ताका थंयसर रावचो पडलो? कोण म्हाका सांगूंक शकता? कोण म्हाका सांगूंक शकता कित्याक ताका ओराण्यांत रावचो पडलो? कित्याक तो मनशां बरोबर रावनासलो? कोण म्हाका सांगूंक शकता? कोणें हाचेर नियाळ केला केन्ना? एनीबॉडी?
मातशें मेसेज धाडनाका, तुम्ही हात क्लासीन मातशें उलोवयात. हॅलो. Praise देवाचें God. उतर तो शिकतालो. देवाचें उतर तो शिकतालो. देवाचें उतर शिकतालो, पूण कित्याक तो मनशां बरोबर जियेनासलो? कित्याक तो ही वॉज प्रिपेरिंग तो रस्तो तयार करतालो जेजू ते बरें हा, येवपाक. रस्तो तयार करतालो, शिकतालो, पूण कित्याक तो मनशां बरोबर रावनासलो? To be away from distractions. अवे फ्रॉम डिस्ट्रॅक्शन. पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात हांव कितें सांगता तें. जेन्ना देव कोणाक विचून काडटा, त्या Hmm. मनशान साद्या मनशा भशेन जिवंक जायना. ही कॅनॉट लिव्ह लायक नॉर्मल पीपल. Okay, yes. आतां पळय, कोणाची पार्टी चलता, कोणाचे सिंगिंग चलता, हिप्पी हिप्पी आया, प्रायर गेलो, मुवीक गेलो, पिक्चराक गेलो, जेवणाक गेलो, काजाराक गेलो, हांच्यो खबरो केल्यो, तांच्यो एक कोणे प्रश्न विचारलो, को रे, मागीर हाचें सांगचे, तुजी बायल खंय आहा, भुरगीं खंय आहा, मागीर चलता आमच्यो खबरो चलता, वय की ना? Correct. Yes, brother. That was the reason. जेन्ना देव कोणाक विचून काडटा, ताका तो सेपरेट करता. ही सेपरेट्स हिम, ही चूजेस हिम एंड सेपरेट. सो ही इज नॉट पीपल विथ द नॉर्मल पीपल. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, correct. Wow. Praise God. खूप फाटी म्हजी मिसीस म्हाका सांगता, म्हजी बायल म्हाका म्हणटा, तुका तुका तूं आमी प्रिचींग करपाक लायता US, UK, आतां खंयसरूय गेलो, तुका सायट सींग नाका, तुका हांगा वचोंक नाका, तूं आपल्या रुमान आय, तूं प्रिचींग करताय, येताय, आनी हें कितें? पण आतां तिका संवय जाल्या म्हजी. Praise God. तिका संवय जाल्या. तिका आतां खंय भायर वचोंक जाल्यार हांव तिका सांगता, म्हज्या भावा बरोबर वच, भयणी बरोबर वच. तर तिका तें आपूण येना, म्हाका आपूण येयला. म्हाका ती सेपरेट जावचें पडटा. हांव हांगा थंय बिश्टें फकाणां करना, हांव मुवीक वचना. Praise God. आय कॅनॉट मिक्स विथ द वर्ल्ड. म्हाका सोजमणी मेळ्ळी, कित्याक हांव अशें करतालो, हांव शिकतालो, आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जोआन बातिस्ताक ओरेन्यान देवान व्हेलो, तो थंयसर रावतालो. हांव ओरेन्यान रावना, हांव तुमकां सांगता, हांव घरान आहा, हें म्हज्या घरान आहा हांव हे वेळार. जोआन बातिस्ता भशेन हांव ओरेन्यान रावना, हांव थंयसर मोव खाना, वायल्ड हानी खाना, हांव शीत कडी खाता. Praise God. पूण हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, जेन्ना देव कोणाक विचून काडटा, तुमी त्या मनशाक सजमोचे ना, कित्याक ताजी फ्रिक्वन्सी दुसरीच आसता. Hmm. आयकता तुमी हांव कितें सांगता तें? Oy, ती brother. फ्रिक्वन्सी दुसरी आसता. तो तुजे कडेन उलयता, तूं फुडें हाय ताचे बरोबर, तो तुजे बरोबर हा, तुजे कडेन उलयता, पूण ताजें चिंतप मातशें भायर आहा. Wow, that's awesome. Yes, praise God. कारण म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदतां. एक पाटी देव तुका कितें आपलें काम करपाक विचून काडटा न्ही, तुज्यान आतां ह्या संवसाराच्या मनशा भशेन जिवंक जायना. You cannot live like the people of this world. Doing ministry or being part of, to come to pulpit to preach the word of God, there's a calling. तुका आपोणे आसता. पण चड करून आमी कितें आमी आजून पासून सजमण्या, कित्याक आमी जें पळयता आमच्या जिवितांत, ज्या लोकांक आमी म्हणटा आपोणे येयला, कोण पाद्री जाल्या, तांकां खरें म्हणी देवाचें आपोणे येवंक ना. हांव तुमकां खरें सांगता, सच सांगता. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? Praise God. सगल्या What did you पाद्रींक आनी say, brother? सगल्या पाद्रींक आनी सगल्या माद्रींक आनी सगल्या बिस्पांक आनी सगल्यांक आपोणे येवंक ना. ते सेमिरीन गेल्या म्हणून आतां ते आतां जाल्यात पाद्री. आपुणे खरेपणी कोणा देवाचें येत जाल्यार तुजें जिवीत दुसरेच भाशेन जाय. तूं संवसाराच्या लोकां भशेन जिवचो ना, तूं हांगा थी भोंवचो ना. Praise God. तुम्ही आतां चिंतात, वो कितें सांगता बाबा, आतां तुमी आतां चिंता, आमी खंयचो पाद्री, खंयचो प्रिचर, पयशे आतां तुमचें आतां चिंतप जालें कमी थंयसर. पूण हांव तुमकां सांगता, जुआन बातिस्ताक आपल्या मांयच्या कुसव्यान देवान ताका विचून काडलो, एक व्हडलें काम दिल्लें, जेजूचें काम परगट करपाचें तयारी करपाक.
तेच भाशेन जेन्ना आयज पासून देव कोणाक विचून काडटा ताका ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन कोण ताका संवसाराच्या वस्तून ताका काडटा. पण 32 वर्सां हांवें ह्या संवसारा वस्तून काम केलां. 32 वर्सां हांवें वर्क 32 years इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. पण जेन्ना म्हाका एक दीस इंट्रस्ट गेली म्हजी, जेन्ना 51 years जालो, 51 years पीक ऑफ माय कॅरियर, म्हाका इंट्रस्टूच गेली काम करपाची. दॅट इज द पीक टाइम ऑफ युअर कॅरियर. आनी देवान सांगलें म्हाका आतां म्हजें उतर परगट कर. तयार केलो म्हाका. हांव बिश्टें काम करना. बरें आतां कोण म्हाका आयलो उतर दी. ना. तूं ताचो आवाज आयकोनाय जाल्यार इफ यू डोंट हियर द वॉयस ऑफ द होली स्पिरीट यू कांट प्रीच. Praise हें God. फोकाणाचें काम न्ही. बिश्टें कोणाक आपयलो हांगा बाबा हे चल म्हज्या प्लॅटफॉर्मार शिकय रे बाबा, कितें सांग, ते काणी सांग. तुवें पयलो तो आवाज आयकोपाक गरजेचो. यू हॅव बीन चोजन फॉर दॅट. आयकतात म्हज्या भयणीनो. Why, brother? आनी भुरगो वाडटा बुदीन गोड जायत गेलो. इस्रायलेक सोबे माजार दिश्टी पडोसोर तो ओराण्यांत रावतालो. आयज जाणो ह्या उतराचो अर्थ कितें तो? डू यू नो वॉट इज द मिनींग ऑफ दिस? जेन्ना जेजूक पवित्र आत्मो मेळ्ळो, कित्याक जॉन बातिस्ताक पवित्र आत्मो मेळोंक ना, ताका पवित्र आत्मो आपल्या कुस्व्यांतल्यान ताका पवित्र आत्मो येयलो, पण पवित्र आत्मो ताचे भितर जियोंक ना. कित्याक आजून पासून जेजू मरोंक नासलो. पूण जेजून पातो करूंक ना म्हणून जेन्ना ताचो बातीस जालो आनी जॉन बातिस्तान ताचो बातीस केलो, तो पवित्र आत्मो जेजू भितर येयलो, कित्याक जेजून पातो करूंक नासलें. जेजूचो जल्म जाणो तुमच्या भाव भयणीनो कसो जालो तो? पवित्र आत्मो आंकवार मोरयेचेर येयलो आनी ती आतां गर्भेस जाली. आंकवार मोरयेन जुजे बरोबर संबंद दवरूंक ना आनी जेजू त्या भाशेन जल्माक येवंक ना. जेजूचो जल्म जालो पवित्र आत्म्या उदेशी. आंकवार मोरयेन फकत आपलो कुसवो रेनाक दिलो. शी गेव हर वूम ऑन रेंट. Praise God. खूब जाणां आमी भाड्याक घरान रावता न्ही. हांव जेन्ना गाल्फाक आसलो, बारेन आसतलो 25 वर्सां, हांव थंयसर रेंटाक रावतालो. म्हणजे घर नासलें. हांवें दुडू भरून आतां हें घर म्हजें, हें आतां विकतें हांवें घेतलां. पूण थंयसर हांव रेंटाक रावतालो, म्हणजे ऑन रेंट रावतालो. आयकतात तुमी? तेच भाशेन देवान आंकवार मोरयेक सांगलें, तुजो कुसवो म्हाका रेंटाक जाय. कित्याक म्हजो पूत ह्या संवसारान जो देव आसा ताका मनशाच्या रुपान येवंक जाय, देखून तुजो कुसवो म्हाका रेंटाक जाय. देवाक देव माय ना. God does not have a mother. God is always there. But वो देव इतलो खालतो जाता जो संवसार आनी सोर ताका गोड धरूंक जायना, तो आतां एका मनशाच्या रुपान आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान जल्म घेता. देखून तो आतां जे देवाचें उतर परगट करतलो आसलो तो, ती तयारी करपाक देवान जॉन बातिस्ताक विचून काडलो आनी ताका सगळ्या मनशांच्या बरोबर रावन आसतना ताका थंयसर ओराण्यांत व्हड जावपाक ताका फावो केलें. कित्याक ताका सेपरेट करूंक जाय आसलो. ताका कसलेच मनशाचें इन्फ्लुयन्स, कित्याक तो आतां पवित्र आत्मा ताचे कडेन उलयता. देव ताका उलयतालो. देव ताका आपलें जे असायनमेंट आहलें ती ताका सजमणी दिवंक सोदतालो. वो आवाज ताका आयकूंक पडटालो. ताणें तो थंयसर ओराण्यांत उपास करतालो, मागणें करतालो आनी तो आतां देवाचें उतर आयकतालो. जेन्ना ताणें देवाचें उतर आयकलें की ताका देवान विचून काडला, ताचे भितर सगळो कंप्युटर सॉफ्टवेअर घालून आसलो की तो आतां परगट करतलो म्हण. जेन्ना तो भितर येयलो, जेन्ना तो खरेपणी ताणें आवाज आयकलो. आतां आमी पळोवया लुकाचो 3रो विस्वर 4 ते 6 पर्यंत. लूक चॅप्टर 3 verses 4 to 6. वाचूया, पळोवया कितें घडटा तें.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे हें जालां तें अशें अरण्यांत आड्डोतो एकल्याचो ताळो तो सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात त्यो वाटो नीट करात. 5वी ब्रदर 5 आणि 6 पर्यंत फ्लावी. दोर एक गाल बरोन येतलो दोर एक दोंगर आनी पर्वत सकल पडटलो वांकडे तिंकडे मार्ग नीट जातले आनी गुंड्या फातरांचे आसात ते सुळसुळीत जातले आनी आख्खें मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच हें उतर जे इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 13 हांवें बरयलां. आयजाया चॅप्टर 40 and वर्स नंबर 3 थंयसर इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें की एक आवाज येतलो. बरें हांव वाचतां. ओके, हांव वाचतां. म्हजे कडेन बायबल हांगा आहा. इसायास प्रवादाचो चॅप्टर 40 and वर्स नंबर 3. बरें वाचतां. एक ताळो असो आडोटा. इसायास प्रवादाचो 40वीं वोट 3. एक ताळो असो आडोटा सोरेस्पोराक अरण्यांत एक वाट तयार करात. सुक्या कोरड्या मोळांतल्यान आमच्या देवाक एक नीट राजमार्ग तयार करून दवरात. सगळी फालकी भरून घेयात. दर एक पर्वत आनी दोंगर कापून संपात भुंय करून घेयात. दोंगुरल्यो आसात तितल्योय एक सोपातीन जावन दी आनी सगळे कोडे एक मोळ. तेन्ना सोरेस्पोराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्खे मनशाकूळ ती पलटली. कित्याक सोरेस्पोराच्या तोंडांतल्यान हो संदेश भायर सरला. म्हणटच भाव भयणीनो, इसायास प्रवाद्यान 700 वर्सां 600 ते 700 वर्सां पयलीं जुआन बातिस्ता विशीं अशें बरयलेलें. ताणें जुआन बातिस्ताचें नांव बरोवंक ना, पूण ताणें बरयलें एक आवाज, एक ताळो अरण्यांत उलयतलो. आनी हें उतर जें इसायास प्रवादान बरयलेलें देवाचें उतर, हें उतर आतां जुआन बातिस्तान अरण्यांत आयकलें. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? जे इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें जुआन बातिस्ता विशीं हेंच उतर जुआन बातिस्तान अरण्यांत आयकलें. आनी पवित्र आत्म्यान सांगलें की तो आवाज जे इसायास प्रवादान बरयला तो आवाज जावन आसा तूं. यू आर दॅट वॉयस. आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो? म्हणटच जें देवान आपल्या उतरान सांगलेलें तें उतर आतां पाळून येयलें. The word of God came to pass. जेजू कारगां. जेजू कारगां. हांव जाणो 9 वरां जालीं, तुमकां भूक लागल्या, थोड्यांक आतां न्हिदूंक वचोंक जाय. पूण फुडले पाटी आमी ह्या विशीं हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ज्या भाशेन जुआन बातिस्त इसायास प्रवादाच्या इन द स्पिरीट ऑफ एलायजा तो येयल्लो, ह्या निमाण्या काळार देवान खूब जुआन बातिस्तांक तयार केल्यात. खूब म्हणजे आत्मो एलिजाचो, द स्पिरीट ऑफ एलायजा. आनी तुमकां स्क्रिप्चर दाखयतलो मलाकी चॅप्टर 4. ज्या भाशेन ह्या निमाण्या काळार देवान ऑलरेडी परगट केलां. आमकां सांगलां की खूब वर्सां पयलीं की ह्या निमाण्या काळार जेजू दुसरे फावटी येवचे आसा तेन्ना तो आतां प्रवाद्यांक ह्या
या आत्म्यांक, in the spirit of Elijah, will go out to prepare the people for Jesus' second return. Amen. ही शिकवण Amen. फुडले पावटी करूया. जेजू कारगां. Jesu karga. Praise God. Praise God. Okay, go ahead. Avila, closing Ah, prayer sister. करूया. हय Okay, बापाचे thank you. पुताचे पवित्र आत्म्याची पवित्र नावे आत्म्याचे नावे. Amen. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आयचो दीस तुवें आमकां बरो फावो केल्ल्या पासत आर्गां दिता बापा. आयज आमच्या भाव विन्संटान आमकां देवाच्या उतराची बरे भाशेन सुटावीन समजुणी दिल्ल्या पासत तुका आर्गां बापा. आमी आमच्या जिवितान तुज्या उतरान आमी चिट्टून रिगून रावूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर बापा. हें हांव मागणें कोत्ता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Amen. 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 जेजू Praise कारगां. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Avila. देव Yes. बरें करूं, brother. तुमकांय Thanks, करू Father. सगळ्यांक Blessed सांगेस्तां. night to जेजू कारगां. everyone. Praise जेजू God. कारगां. देव बरी रात दिवन तुमकां सगळ्यांक. All young. Praise God. Praise God. Praise God.